हांव अर्गांनी तांचेसो हांव अर्गांनी तांचेसो कासा हांव संतोष पावतां हांव संतोष पावतां जेसू हांव संतोष पावतां जेसू हांव संतोष पावतां जेसू म्हज्या आळसां हांव संतोष पावतां जेसू हांव संतोष पावतां जेसू हांव संतोष पावतां जेसू कासा हांव मोग करतां जेसू हांव मोग मोग करतां जेसू म्हज्या काळजां हांव मोग करतां जेसू हांव मोग करतां जेसू तूं मोग करतां जेसू काळजां तूं राव सोम्या जेसू तूं राव सोम्या जेसू तूं राव सोम्या जेसू तूं राव सोम्या जेसू म्हज्या काळजां तूं राव सोम्या जेसू तूं राव सोम्या जेसू तूं राव सोम्या जेसू काळजां प्रेज द लॉर्ड आमची सभा संदी अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जेसू अर्गाणी वगळप तुका सकळ वडा तळ्यान सोम्याक अर्गां दिवंक आयिल्ली आमी सगळां आमी जिवंत आसा सोम्याची स्तुती करचे खातीर आमी म्हणया अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जेसू अर्गाणी वगळप तुका सोम्या दयाळ आणि काकुळदार जावन आसच्या मोगळा जेसू दयाळ आणि मोगळ जावन तुमची सवाबू अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जेसू अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू तुझे काकुळते केदीस अंत ना म्हणल्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू भोव कणवळो देव जावन आमचे ते कणवळो दाखोवच्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू काकुळत दाखोवंक तूं केदीस लक्षी या कधीच तूं काकुळत दाखोवंक संतोषताय केदी आमकां काकूळ दाखोवच्या संतोषच्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या तुझ्या अपरमीत आणि उदंड काकुळतीन आमकां सगळ्यांक पातकांत निवारच्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू विश्वाती तुजो मोग आणि मोगाळ तुजो मोग ह्या मोगा वरवीं सगळ्यांक गूण केल्या जेसू अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू तुझे ते विश्वास दवरल्यांक तुजी दया संपूर्णपण दाखोवच्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू तुजेर विश्वास दवरतल्यांक तुजी निरंतर दया वेंगून दवरच्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू तुजी दया माया म्हज्या दोळ्या मुखार आसचें कीर्तन आमकां तुवें दिल्ल्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या आमच्या बापा म्हणल्या मागण्या मुखांत बापाची वळख आमकां दिल्ल्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू ओपारी मुखांत सिरकीच्या रसाचे गूट आमकां समजूंक दिल्ल्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू आमचो भावार्थ सोडयल्ल्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू बाप दाखय म्हणल्याक आमकां बापाची वळख दिल्ल्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू तुज्या परजेची हांगासर जमलेल्यांची काकुळट करच्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू भिये नाका उतरां मुखांत आमकां भिये नासतना ह्या संवसारांत जिवोवचें भाग दिल्ल्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू तूं उदार आनी दयाळ आनी मिसावांत आमकां समेस्तां उदार केल्ल्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू फुंक्याक तुमकां दिलां फुंक्याक तुमी दिया म्हणल्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू ल्हाना भुरग्यांक मोजेस अशी येवंक सोडा तांकां आडय नाकात म्हणल्या सोम्या अर्गाणी वगळप तुका सोम्या जेसू एक घडी भर आमी मौन रावया खंयच्या संगतेक तुका अर्गां दिवंक मौन आसा सोम्याक अर्गां दिवंक आमकां पुरो जावचें न्हय सोम्याक आमी होगळाप दिवन पुरो जावचें न्हय सोम्याची स्तुती करून पुरो जावचें न्हय पवित्र पुस्तक म्हणटना कळनासतना मागा सा पावल रोमागा रोंबर म्हणटा कळनासतना मागा आमी कळनासतना मागोवंक जाय तवळ कसलेंच वायट मुजेर ह्या म्हज्या कुटुंबाच्या घराचेर बिलकूल येवचें ना देखून एक घडीभर मौन रावया उपरांत सोम्याक संतोशान आमी गीत गावया अर्गां तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या आमी गीत गावया अर्गां तुका सोम्या सांगता म्हणया अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतां आनी सस्तां
सगळ्या परत एक परी म्हणूया अर्गां तुका सोमिया काल सांगता आमी म्हणया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आनी सस्ता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग चनो आज अंगस आमी रेते गायला पवित्र आत्म्याची कृपा आमी आज एक घडी बसया मोगाच्या भाऊ बहिणीनो पयस पयस जावन तुमी आयलात ह्या देव मंदिराक आयलात हो एक अर्द दीस देवाचें उतर आयकूंक जेजू सांगाता रावूंक ताका अर्गांनी होगलाप दिवंक व्हडा बावडतान तुमी आयल्यात तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन तुमचे मागणी घेवन तुमचे विनवण्यो घेवन हांगासर तुमी आयलात मोगाच्या भाऊ भयणीनो बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना केद्दाळे पाट धाडूंक ना वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकड ताणें दिलें त्याच बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात आसता जेजू तुमच्या काळजाच्या अत्र्याचेर तुमच्या विनवण्याचेर तुमच्या मागण्याचेर तसो आशिर्वाद घालतलो तुमी मागिल्लें ह्या पोवन शेतान मेळ्ळें म्हणल्यार बावडतान संतोशान तुमी पाटी वेतल्यात तुमकां देव मंदिराक रेतेरेक आयला तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा आज हांगासर आसात पयस जावन आयलात बँगलोर जावन आयलात फादर रिचर्ड गॉड्रस कापुजीन तुमकां तांची वळख आसा हांगासर ते येतात व्हडा मोगान हांगासर ते येतात आनी मागीर ही रेतीर सोलोन व्हरतात देवाच्या उतर आमकां मोडून सक्रमेंताचें आराधन करून आमकां आमच्या खातीर मागतात पयस जावन ते आयलात तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आसात आमचे ब्रदर जॉन फेरार जावन येतात हर एका सोनवारा दीस येवन गितां गावन वजंत्रां वाजोवन आमकां मागोवंक उमो करतात तांकांय हांव स्वागत म्हणटा हांगासर डिवायन वर्ड विवियन ही रेतीर टॅलिकास्ट करता तांकांय स्वागत म्हणटा तुमकां बरें मागता मोगाचें न्हू देव बरें करूं Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगे बाब भयणीन बापर बेसो स्वागत तुमकां येदुळस विगार बापानी मागुलो आसा स्वागत मागल्ल्याक देवाक अर्घ दिता आसतना विगार बापाक आमी आभारी जावन आसा प्रत्येक तरां अपुरबायचो येवकार ताणें मागला आनी आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमी हांगा आसतना देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय देवाचो वर्तो उपकार आमी बावडूंक जाय कित्याक ताणें आमकां हांगा येवंक नेमूनातलें जाल्यार आमी हांगा येवंक जाते नातलें ताणें आमकां आपयलां आनी आमी हांगा आयल्या त्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगेच्या भाव भयणी एकामेका जितकें पळया पळया इल्लें एकामेका पळया जितकें आसूं दिया बरें करून आसूं दियात सगळ्यांनी आसून आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां थोडे फावटी चिंता रेतेर म्हळ्यार आमी कांय विचारूंक येता देवा कडेन आमची पदकां बक्षीस आमी म्हण मागोवंक येता म्हण मात्र चिंता आमी रेतेर म्हळ्यार संतोशान देवा सांगता एक जावनचें येवचें देवाचो अनभोग जोडचो अनभोग जोडटा आसतना आमी दुखांत अनभोग जोडूंक जायना कश्टांत अनभोग जोडूंक जायना संतोशान उल्हासान आमी अनभोग जोडूंक जाय कित्याक देवा लागीं येता आसतना कितले कश्ट आयल्यार ते तो पयस करता कितले वळवळे आसल्यार तो ते काण उडयता देवा लागीं येता आसतना आमचें काळीज तो उक्तें करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. ओके सगळे कुशेंत आसात संतोश आसात होय आज इल्लो आवाज आयकता बरो आहा म्हळ्यार भायर इल्लें वत पडलां भितर जे प्रकाश दिसता त्या देखून मोगे आमी केन्नाय सुडसुड येत आसत जाय खंय जावन येवं दी खंयच्या वेळार येवं दी खंयच्या काळार येवं दी खंय जावन आनी कितले पयस जावन येवं दी सुडसुड आसत जाय हांव रेतीर बँगलोर जावन आयलो म्हणून हांवें कुरवोन बसोंक जायना कित्याक म्हळ्यार रेतीर जावन आसा इट इज ए एनर्जायझींग स्पिरीट म्हणजे थंय खरी सकत जोडून दिल्ली आनी ती सकत जोडून दिता आसतना आनीक वर्त्या मापान हांवें सुडसुडान बरोवंक जाय त्या खातीर
आमी खंय गेले जाल्यार देवाच्या आत्मीक तरान आमी यथेश्ट मापान आमी वाडावळ जावंक जाय, देवाक आमी लागीं सरोंक जाय, क्रिस्ताचो खरो अनुभव आमकां जावंक जाय. आनी तसलो अनुभव जोडच्याक सोम्यान तुमकां आनी म्हाका आपयला. त्या देखून सोम्याची स्तुती करया, सोम्याचें गीत गावया, सगळीं एक घडी बरोबर उबे रावया, मोगाच्यान एक घडी बरोबर उबे रावया आनी सोम्याची स्तुती आमी करुया. तुमच्या पान बुकांत सोम्याची स्तुती बुकांत पान संख्या 54 गरज असल्या मात बूक इकतें करा. संतोशान आमी म्हणया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸಂಗತ. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
हालेलुया 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 आमच्या मंगळा बाप्पा सगळे बरोबर आमकां लागतात आमकां घडलाय सगळ्या या वेळा या सगळ्या वाठारांत सगळ्या तुझ्या हातूंत जावन सगळ्या तुझ्या आमले रक्ताचो शिवरंग जावनी सगळ्या तुझ्या आमले रगत आमच्या काळजा उक्ती करत सगळ्या आमचे मना उक्ती करत आमचे सगळे दायज जावन आसा तो आमच्या काळजांनी सदांच तुझ्या वरच्या जिवितांत साहित्य बरोबर हाडून सगळ्या तुझ्या वरच्या मोगान आमकां हांगा रावोंक आनी हांगा हे वरती रेतेर करूंक सगळ्या तुझ्या वरच्या आमले रक्ताच्या बळान सगळे आमचे काळजा नितळ कर सगळ्या आमची गोड नितळ कर आमचे जिवीत नितळ कर आमचे हात पाय नितळ कर आमचे काळजाचे फुडे तशे हर एक उमाळे नितळ कर सगळ्या सगळ्या आमकां बऱ्यान बर सगळ्या चरण चड बाबान तुजो मोग आमी भक्त्याक सगळ्याच्या नांवान सगळ्याच्या आमाच्या रक्तांत हर एका भुरग्याक जायसो पवित्र आत्म्याची सगळं वाडय सगळ्या हे सगळे देव मंदिर हे सगळे पुरुषेत तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन ताची वाडावळ दीस वचता वाडली सगळ्या चड आनी चड लोकांक हांगा येवन जायते बरे पड लाभत जायते बरे भलायकी मेळच्याक जायते देवाच्या उतराची बरकटणी जावच्याक सगळ्या तुझ्या लगे मी मागता सगळ्या सगळे बरे पड आमकां तुजी सगळ्या हर एका वेळा आमकां रागणी सांबाळ सगळ्या हालेलुया 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 सबलान कमकरिया चित्ती सबरिया सबरिया चंद्रिला बला 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 gloria bala 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 हालेलुया 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 Tisutela, tisutela, sorban divso tisutela. Jesu aila, Jesu aila, sorbanda Jesu aila. Tisutela, tisutela, sorban divso tisutela. Jesu aila, Jesu aila. Sorbonda Jesu aila Mogaila Sergi so Mogaila Jesu aila Sorbonda Jesu aila Vandan Jesu Vandan tu kasamya Jesu Ogulab Jesu Ogulab tu kasamya Jesu Mahima Jesu Mahima tu kasamya Jesu Stuti tu kasamya Jesu Alleluia Amen Alleluia Alleluia Amen Alleluia Alleluia Amen Alleluia Kitavya Amen Alleluia Alleluia Amen Alleluia Alleluia Amen Alleluia Alleluia Amen Alleluia Kitavya Amen Alleluia Praise the Lord Praise the Hallelujah Hallelujah. मोगे जना आवाज काय पावा ना कितें भियेतात गे Praise the Lord Praise the Lord. Hallelujah Hallelujah. Praise the Lord Praise the Lord. Hallelujah Hallelujah. परत तुम्ही नवी येता त्या देखून कळीत जायना म्हणून दिसता कित्याक आमचे हात पाय आमचे बळ सगळें देवाचें जावन आसा त्या देखून प्रेज अँड वर्शीप करतना मोगे छनो
बरे बावळे जाय वो वापरपाचे हात जाय हात वयर उखोल प्रेज वर्शिप करूंक जाय हातांत आसली सगळी दूख वचोंक जाय तर एक टेक्नीक तुमकां दिता प्रेज द लॉर्ड म्हणटना हात वयर करचे हालेलुया म्हणटना हात सकयल करचे हे म्हजे इतल्याक हांव शिकोना आतां आमचे सांगात ते नात देवादीन ब्रदर दिनेश मातायस पडटात आसले तांचे कडेन विचारतना तुमी अशें कशें बलिश्ट जाल्यात तुमचे बावळे कशें मोठे म्हणटना तो म्हाका म्हणटालो फादर व्हेरी सिंपल हात प्रेज द लॉर्ड म्हणटना वयर करचे हालेलुया म्हणटना सकयल करचे आनी ते कन आज म्हजे हाती भोव बलिश्ट जाल्यात आनी देवान जायती बरी भलायकी म्हाका दिल्या त्याच प्रमाणे तुमकां हर एक लेगीत तसली भलायकी जाय तसलें बलिश्टपण जाय तर म्हाका न्हू प्रेज द लॉर्ड म्हणटना हात वयर करचे हालेलुया म्हणटना सकयल करचे ट्राय करया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. 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 हो वापर तरान आमी क्लॅप करतना खंय आमचे सगळे नरा नाडी सगळे आमचे सिरो परत एक्टीव जातात खंय पर पक्षिकिऱ्यांत हांव म्हाका वचोंक आसलें आनी ताचे पयलीं हांव हेचेर पळया म्हणून आमच्या ऑनलायनीर पळयत आसतना एक भाव म्हणून आसलो हे देवान आमकां सांगोना हात ताळयो वडय म्हणून ताळयो पेट म्हूण सांगोना पूण वैज्ञानीक तरान म्हणटा खंय वैज्ञानीक तरान आमी आमचे हात बरें करना एकामेका लागले क्षण मात न्ही आमी ताळयो पेटले क्षण आमचे थंय बरें ब्लड चलावण जाता खंय त्या देखून तो म्हणटालो BP आनी शुगर तेचेंत कोलेस्ट्रॉल आसल्यांक एका रितीर आमी ताळयो पेटयले देखून आमचें तें उणें करूंक शकता खंय तो सांगतना हांवें आयकलें आनी ताका हांव मेळ्ळो वचून न्हू थंय पक्षिकिऱ्या गेल्लो त्या म्हजें पयलें ताचें सेशन आसलें हांव म्हणलें बरें वैज्ञानीक संशोधन तुवें केल्लें लोकांक बरें सांगलां देव बरें करूं म्हूण ताका सांगलें त्या देखून मोगाचें न्हू आमी बऱ्या तळान ताळयो पेटया म्हळ्यार दोनी हात एसे धरना ताळयो पेटया बरें कर हालेलुया 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 येस काल हांव बसाक म्हणून राखोन आसलो मेजेस्टिकांत त्या दळा एकलो म्हाका दिसता ताका कोणी टेक्नीक दिलां तो असो करी लागलो ताका थंय टायम आहलो न्ही बस येवंक लेट आसलें आमचें असो करी लागलो 4 पटी ताळयो पेटय लागलो सगळे जाण ताकाच पळोवन सुरताले वो काल हांगा ताळयो पेटता काय म्हूण पूण आमच्या प्रेयरांत आमच्या रेतेरींत आमी ताळयो पेटल्या कोणी आमकां एकामेका पळयना कित्याक की म्हळ्यार आमकां ती संवय जाल्या आनी आमी बुद्दोवन एका रितीर बुद्दोवन म्हूण सांगीत कित्याक की म्हळ्यार आमी ताळयो पेटच्यो सोम्याक आर्गां जावन न्हू सोम्याची स्तुती करूंक दुसरें आमच्या कुडीक जाय जाली बरी भलायकी दिवच्याक प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तुमची मत बरी चुरूक आसा कित्याक की म्हळ्यार चड कडेन सांगल्यार हे हांव एपडी सांगता प्रेज द लॉर्ड वयर हात करया हालेलुया म्हणटा सकयल करया म्हणटा थोड्यांक उडास विसरता तुमकां हांगा मालपेला घ्या न्ही मासली खातात म्हण दिसता मासली गांवच्या उड आशिल्लो चड खंय त्या देखून तुमकां बरो उडास आसा त्या बरें देव बरें करूं देवान जायतें बरें म्हूण आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवची जावन आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. पवित्र आत्म्याची सगळ्यात आमच्या थंय येता आसतना मोगाचें न्हू आमी इतले सुडसुडायचे जाता की इतले खुशेन भोगता की इतले संतोश आसता की कोण कितें चिंता त्या प्रमाणे आमी जियेना शिवाय पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी जियोंक शकता तें आमकां सोम्यान सांगलें पवित्र आत्मा तुमचे थंय येता आसतना तुमकां जाय जालें जिवान जियोवच्याक तो मार्गदर्शन जातलो तो तुमकां वाट दाखयतलो सत कितें म्हूण उगडापे करतलो त्या सदा प्रमाणे तुमी जियेले जाल्यार संतोशान जियोंक तुमकां जातालें म्हणलें उतर त्या दिसाक मात न्ही आमच्या हर एका दिसाक लागू जाता आज आमी पळयल्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरता आसतना आमची खंत बेजाराई सगळी पयस वता कितें मुकलें योजन कितें फाल्यांचें योजन कितें तें सगळें पवित्र आत्मो आमकां आमानात करून दवरता त्या देखून सोम्यान म्हणलें हांव गेलो जाल्यार म्हजो मजतदार तुमचे सांगात येतालो आनी सदां काल तुमचे सांगात रावतालो आनी तुमचें जिवन कशें मांडून हाडी जाय म्हणून तो तुमकां शिकयतलो त्या देखून जायत्या जाणांक म्हणचें आसा वसा पवित्र आत्म्या लागीं वसा सांता भक्ता लागीं वसा विचारा मागा सोम्या लागीं मागा मोरया लागीं मागा मागचें हर एक लागीं आमी बऱ्या तरा मागचें म्हळ्यार आमचो संबंद बरो करून घेवचो आतां पवित्र आत्म्याचें गीत गायता आसतना आमच्या कुडींत आमच्या सगळ्या जिवितांत पवित्र आत्मा दरवस्त मापान काम करून म्हूण आमी मागचें
पवित्रात्मा आमकां मुखार सुनवरून दी. हर एक आमचे मेट म्हज्या भावान भयणींनो, म्हज्या वैयक्तीक एक्सपिरियन्सान हांव सांगता, सोम्या वयर होंदोन आमी जियेल्या जाल्यार खंयचेय मेट वायटाक तो वरिना, बऱ्यांत मुखारसून व्हरता. मात्र न्ही, तो आमकां सदांच सांबाळटा. हे म्हज्या जिवनांत हांवें अनुभव केला, आतां अनुभव करनत आसा. हर एक घडये म्हणल्यार बरी देव आमकां राखोवन व्हरता. आनी तसलें बरें राखोवणी करच्याक पवित्र आत्म्याक आमच्या मदगात आमी आपोवया. आयचो रेतीरचो दीस आपुरबाय येसू करूंक ताचे लागीं आमी मागला. पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या सक्तेन भर. पवित्र आत्म्या आमचें जिवन हो आपुरबायचें संतोशाचें कर. पवित्र आत्म्या आमचें जिवन सुखी कर. पवित्र आत्म्या आमकां बऱ्या वाटेन चलोंक शिकय. आमचें काळीज उक्तें कर, आमचें मोन उक्तें कर, आमची कूड उक्ती कर, आमचें जिवीत उक्तें कर. आमच्या कुडींत आशिल्ल्या हर एक पिडा पयस रे पवित्र आत्म्या म्हूण ताच्या लागीं आमी विनंती करून मागया. 5 संको सम्याची स्तुती बुकांत 148 148. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರ
ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमच्या मदत राहसोम्या, आमच्या मदत देसोम्या, आमका जायला बरे पड दिसोम्या. आवळ्या सगळ्यांच्या बळ्या भुरग्यांक सगळ्या गिलच्या आशीर्वाद कर. आमच्या काळजात कसले मनपासाचा बंदार असतात. सगळे कानवडे दिसोम्या, आवळा सगळ्या मनपासाने आमका निवास सोम्या. I command in the name of Jesus, all the unwanted energies to be relieved at this very moment. At this very moment, I call upon the Lord, mighty Lord, to work wonders. The mighty name of the Lord to be relieved at the very moment. Let every bondages and blockages be removed from these children at this very moment. Samya Jesus, amka this samya, he utte kali this samya, amka sudka this samya, amka baret but this samya. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे मी बच्चा मगाचे ना बो अपुरबायचो दीस तुमकां दळसो मागुल्लो आसा आनी आज प्रत्येक तरान एक विशय हांव तुमच्या मुखार दवरतलो कित्याक म्हळ्यार हांव इलेक्शनांत म्हाका आमचो अंकल म्हणा लागलो फादर थोड्या जाणांनी म्हाका विचारलां पाद्रा मेळटा गी मागीर म्हूण हांवें म्हळ्यार मेळटा रेते जाले उपरांत जायत्या जाणांक मेळटा हांव खंय वचना रेतेर उपरांत म्हजें काम कितें म्हळ्यार जायतो वेळ लोकां सांगात उलोवचें कित्याक जायत्या जाणांक कश्ट आसात वळवळे आसात तांचे दूख आसा तांचे थोडे समस्या आसात ते सगळे आयकोन सोम्याच्या वर्त्या जिवितांत एक जावन सोम्याचें कितेंय बरें म्हणून दिवंक शकता तर हांव तयार सदांच आसा तांकां सांगा हांव केदोळे आसता हांगात म्हणून सांगलें हांवें तर तो म्हणालो तांकां मातसो समस्या आसात खंय हांव म्हळें तर त्या समस्यांक सगळ्या की जबाब दिवंक मेळिल्लो वेळ आतां तुमच्या मुखार हांव घेता हो वेळ आज घेता कित्याक म्हळ्यार जायतीं जाणां कावन्सिलिंगाक येता आसतना विजय दैविकाकुच्या रेतीर मंदिरान तांचे एकलेचे समस्या आज हांव कितें तुमच्या मुखार दवरता तोलेच त्यो समस्या जावन आसात आनी हाका परिहार तांकां कळीत जायनासतना रावता कित्याक म्हळ्यार कित्याक हे बांदपास आमच्या जिवनांत आमच्या कुटुंबांत आयिल्ले कशें आमी ते पयस रावचे ते समस्यांक आमच्या कुटुंबांत आयिल्ल्या बांदपासाच्या समस्यांक परिहार आमकां खंय आसा ते कित्याक आमच्या कुटुंबांनी येतात म्हूण सविस्तार तरान आज तुमच्या मुखार दवरूंक हांव प्रयत्न करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मोगेचनो ह्या बांदपास जावन सुटका कशी जोडची ताका इंग्लिशान आमी म्हणटा जाल्यार बॉन्डेजस म्हणटा आमी बॉन्डेजस ब्लॉकेजस म्हूण सांगता ह्या बांदपास जावन सुटका आमी कशी जोडची ह्या बांदपासांक कारण कितें आत्मीक तरान आमी पळयलें जाल्यार थोड्या पटी आमी करचीं पातकां आमी करचें सुखी हाका कारण जावन आसात पातकां आमचे आत्मीक जिणी बांदपासान घालतात आमचे कुटुंब बांदपासांत पडलां फादर पोरेक लायलो म्हणा लागलो म्हाका आमचे सगळे कुटुंब बांदपासान पडलां फादर कितें जालां म्हूण म्हाका कळीत जायना फादर म्हणा लागलो आनी एका कुटुंबांत हांवें पळयल्या प्रमाणे जायते बांदपास तांकां लागल्यात तांच्या कुटुंबांत ते बांदपास हांवें पळयल्या एक बांदपास जावन आसा कुटुंबांत थोडे पटी खाजर जायनासतना रावचें 40 वर्सां जालीं 50 वर्सां जालीं एक कुटुंब म्हाका आनीक कळीत आसा हांव स्टुडंट आसतना त्या कुटुंबां पळयता आजुनी वर्द जावन 20+ जालीं म्हजी आनी आजुनी हांव पळयता त्या कुटुंबान काजर ना हर एकलोय आतां प्रायाक पावल्यांत आनी 40-50 थोड्यांक आतां लागीं लागीं 60 जालीं म्हणून दिसता हांव स्टुडंट आसतनाच तांची प्राय 40 जाल्ली 60 जाली त्या कुटुंबान काजर ना आनी ताणें म्हणजे आमच्या कुटुंबाक कितें पनवती लागल्या म्हणून कळीत ना फादर आमच्या कुटुंबांत काजरच ना फादर आनी एका कुटुंबान पळयलें जाल्यार पिडा अरे एकलेक बरेकले म्हणा लागली फादर आमच्या घरांत हाका पिडा फादर ताका पिडा फादर आनी आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सगळ्यांक एका रिती पिडा फादर 2 म्हयने सोडून येता थोडे पटी 15 दीस सोडून येता थोडे पटी 1 म्हयनो सोडून येता पिडा आनी पिडा आनी पिडा येता फादर
आनी एका गुटमान पळयलें जाल्यार खातीची पिडा मोगाचें न्हू स्कीन डिजीज सगळ्यांकी स्कीन डिजीज और एक लाकी स्कीन डिजीज आनी एका गुटमान पळयलें जाल्यार आमाल पिवण्याचें एक छटा आमाल पिवणें परकलो म्हणा लागलो फादर हाका मात न्ही फादर आमचे गुटमांदीत अशें म्हणा लागलो आमचे गुटमांदीत आमाल पिवणें आसा फादर तर एकलो कसोय म्हण कळीत ना एक सटन एजीक येता आसतना त्या एजींत ते आमाल पिवण्याक वळख जातात फादर तर मोगाचें न्हू हे नाका जाल्ले विदोवळी कित्याक अशें आमच्या कुटुंबांनी जाता थोड्यांक कळीत जायना थोड्यांक कळीत जाल्यार तें ओपन घेवंक नाका त्या देखून तुमकां सांगता मोगाचें न्हू कसलीय आमी चूक करून दी ती केन्ना आमी ओपन घेतली पळय तेन्ना जंवसराक जावं दी हेरांकी जावं दी आमचे वयर कसलोय अधिकार ना म्हणटात वेन यू एक्सेप्ट युअर मिस्टेक्स वेन यू एक्सेप्ट युअर सिन्स अँड रिपेंट फॉर दॅम नो अथॉरिटी जंवसराक आमचे वयर अथॉरिटी ना त्या देखून आमी म्हणचे कुमसारा वसा बरें कुमसार जाया सुट्टावें कुमसार जाया थोड्यांनी म्हणच्या बरें कुमसार म्हळ्यार कशें फादर साबू घालून धुयचे की वय काळी साबू घालून धुयचे धुयनातला जायना थोड्यांक जस्ट वचून हेचिल्लें उदक घालना रप्पा येवचे कुडी गेल्लो सुसेग जालो बरें करून घासीचे आनी म्हणना आयल्यार जालें तशें न्ही ताकाच म्हणजे बरें करून कुमसार म्हळ्यार नितळ कुमसार म्हळ्यार तुज्या काळजान जावन कितें आसा तें सगळें उडा सकाळचे कडेन जेजू कडेन मागचें त्या देखून डायरेक्ट येवन सीदा वचून कुमसारा वचना आमी न्ही गे आमी कुमसाराच्या बेला बसता आमच्या पातकांचे उडा साडटा ताका म्हणजे देवाच्या कृपेंत आमी वळख जावचें देवाच्या कृपेन वळख जातना देव आमच्या थंय सगळीं पातकां उडा सागाडटा एक 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 जंवसार नाडून म्हणटा हें सांगा नाका हें दवर हें गरजेचें न्हय पूण देव म्हणटा ना वच कुमसार जा बरें कुमसार जा नितळ कुमसार जा सुट्टावें कुमसार जा आनी हें जावन आसा द फस्ट वखद आमच्या सगळ्या बांदपासांक वखद आसचें आमच्या कुमसारान कुमसार गेले क्षण कितें दोन पातकां गेल्यार सगळें सुटावें कुमसार थोड्यांनी विचारच्या पयलें न्हांवन जायचें की फादर पयलें न्हांवन नितळ जावंक जाल्यार पयलें न्हांवन जायचें ना पयलेंच्या कुमसारान सांगलां फादर पयलेंच्या कुमसारान सांगलें बक्षल्यान तुका परतून खाता येता तर वचून सांग कितें प्रॉब्लेम कसलें प्रॉब्लेम आसा कोणसो याजाक म्हणना परच्या हप्त्यांत केल्लीं पातकां सांगा नाका म्हण खंयचो याजाक म्हणना सांगलां की तुमकां ना तुमी कंटिन्यू साबलेन च्युइंगम परतून 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 साबल्यार पडटा थंय म्हणचें आसा आनी कांय मुखार आसा की अत्यंत साप्ताय गे म्हण विचारलें आसा थोड्यांक थोडे फावटी विचारचें पडटा कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत ना कालें सांगचें म्हण सांगून वता आसता त्या दाळा आमी तांकां इल्लें अवेरनेस दिवचें पडटा तें ओके पूण खुमसार जायनाका कुमसारान हें सांगलें पयलें सांगलें तूं आज सांगा नाका तें बरो कोणूच सांगना कित्याक म्हळ्यार तुका कांतवणी आसा तर तें परत आमी कुमसार जावचें जावन आसा तर अशें कित्याक जाता एका तरेचे बांदपास आमचे थंय भोगोन आसात आमी बांदपास भोगोन आसा कोणें तांकां त्या बांदपासांतलें सुटोवचें कोण आसा तांकां सुटोवंक आतां पोरेकलो म्हणा लागलो आमकां इतले सकडी कश्ट येता आसतना कितें करचें म्हण कळीत जायना फादर कोणा लागीं वयचें म्हण कळीत जायना फादर कोणें आमकां बांदपासांतलें सुटोवचें म्हण कळीत जायना फादर एपटी इल्लो राग येयलो कित्याक म्हळ्यार तो जायते सवारी करन आयला मेळ्ळ्या जाग्यांनी तेज्या कुटुंबाक आपणान आयला आनी वो म्हाका पयलेंच म्हणटा ना फादर ना ना म्हणनाका तें आनी एक बेईमानी तुजें ना म्हणलें क्षण जंवसार अथॉरिटी घेता जंवसार अथॉरिटी घेता ना म्हणचे एक सोण सोडा केलें जाल्यार वय म्हणा करिना जाल्यार वगेत रावया ना करिना जाल्यार केन्ना ना म्हणे तें केल्लें ना म्हणोंक गेल मागीर हांवें ताका इल्लें गरजो निघाल म्हळें म्हाका सांगताय तूं हांव काल आयला म्हण चिंताय तुवें कितलेशेच जाणां कडेन उलयता आसतना हें सकडी खामान रे बाबा म्हणटाना पुरो भायर आयलें खंय पुरो सुत्तू घालून आयला आपलें सकडी भायर हांवें म्हणलें हें तुका पयलें सांगूंक कितें जाल्लें पयलें सांगूंक नाका जंवसार सोडिना नितळ तुज्या बांदपासांतलें तुका सुटका दिवंक जंवसार सोडिना त्या देखून आमी आमच्या भितर दवरचें आसा ताका आमी म्हणटा कुड्डेंपण स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस कुड्डेंपण म्हणटा त्या खातीर सांग पावलो सेकंड कोरिंथकारा बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत आमकां म्हणटा देवाचें उतर आयकोन वचो म्हणो ह्या संवसारच्या अधिपती जंवसारान तुमच्यो मोती कुड्डे केल्यात पळया
देवाचें उतर आयकोन वचो म्हणून तुमचे मोती खुट्टे केल्यात मात न्ही तुमी आयकल्यार ताची जाणवाय तुमकां कळीत करून वचो म्हणल्या खातीर तुमचे मोती परतून दाड्डे केल्यात कुड्डे केल्यात तुमकां देवाचें उतर आयकोंक नाका थोडे फाटी देवाचें उतर आयकल्यार ताचो अर्थ समजून घेवंक नाका आनी अर्थ समजल्यार तुमच्या जिवनांत तें तुमकां जियोंक नाका कित्याक म्हळ्यार तो थंय एका सायडीर काम करना आसा संवसार तो आमकां बंदड घालना आसा त्या खातीर म्हणटात बांदपासांतल्यान सुटका जायचे तर मोगाच्या भावा आनी भयणी बांदपासांतल्यान सुटका जायचे तर आमी संवसाराक दिल्लो अधिकार आमच्या कुडींत न्हू आमच्या जिवितांत न्हू आमच्या काळजांत न्हू आमी पयस सरोंक जाय खाण उडोवंक जाय आनी तेन्ना मात्र आमकां बरी भलायकी मेळोवंक साध्य जाता हें कुट्टें म्हणून हर एकल्याक आसता मोगाचें न्हू थोड्यांक मात न्ही जायत्या जाणांक आसता थोडे जाण बरे हुशार त्या देखून ते कुड्डें म्हणून खाण उडयतात एकलो धर्मीक आपणे विशयान जाय तें बोस्ट करूंक सुरू जालो बोस्ट करचें म्हळ्यार सांगचें आपलें व्हडपण हांव तसलो हांव असलो हांवें तितलें केलां हांवें इतलें केलां ल्हान भुरग्याक सयत कळीत जातालें थोडीं भुरगीं म्हणटालीं फादर वाय आर यू बोस्टिंग अबाउट युअर सेल्फ ह्या पात्राबाक तें समजूंक समजनासलें तो म्हणा लागलो आय एम नॉट बोस्टिंग आय एम टेलिंग अबाउट माय सेल्फ परत आनी एक फुटी ताणें सांगतना आनी एक चरको भुरगो म्हणा लागलो फादर आमी आयकलां फादर तुमी कित्याक तुमचें व्हडपण उलयतात फादर डोंट बोस्ट अबाउट युअर सेल्फ फादर आय एम नॉट बोस्टिंग मॅन पळया वो आपणाचें तूं व्हडपण सांगता जाल्यार आपणाचें व्हडपण उलयता म्हूण ताका तें कळीत ना बांदपास इज ऑलरेडी बॉन्डेड ताका ते बांदपास आसात ताचे थंय तसलें खुड्डेपण त्या संवसारान तें एका तरान रावयलां म्हूण सांगत आपणाचें उलोवचें हेरांचें ताका पडोवन वचोना ताका तेका याजाकान म्हजे कडेन एक दीस हांव कावन्सिलिंगा बसले दळा येवन म्हणा लागलो म्हाका तुवें थंय सोडूंक आसा म्हजे लागीं 12 जाणां आसात हांगा आनी तीं 12 जाणां म्हज्या मुखारच आसात आनी वो म्हाका म्हणटा वचूचेत म्हाका कळीत आसा आमी फुडले दीस तांकां सांगलां 9:30 घेता लागीं आमचे तांणी एका फ्रायरीक वचून आनी वो म्हाका म्हणा 9:05 जाली 9:10 जाली घडये आयलो हांव हांचे कडेन सिरियस मॅटर हांगा डिस्कशन करना आसा मागीर हांवें ताका वचून सांगलें याजाक बापानो तुमी याजाक जाल्यात कोणा खातीर तुमच्या खातीर गे फॉर युअर व्हेरी सेल्फिशनेस तुज्या स्वार्था खातीर तूं याजाक जाल्लोय इतलीं जाणां मुखार थंय रावन आसची कश्टांची 10 वरांक म्हाका परत आराधना वचोंक आसा आमच्यात कोपेलांत ताच्या पयलीं हांचे कडेन कश्ट इल्ले होळ करया म्हूण हांव राग उरलां जाल्यार तुमी येवन म्हजेंत व्हडलें म्हाका तोच जाय एक रिक्षा धरल्यार मिनिमम 25 रुपीज पावतात असो ताच्या बदलाक हांवें येवन इतल्या लोकांक रावोवचें तें खंयचें न्याय म्हूण विचारलें हांवें ताका खंयचें न्याय फादर कोणा खातीर तुमी याजाक जाल्यात तुमचे खातीर की हेरांच्या कश्टांनी वांटेली जावन हेरांचे दूख हळू करूंक तुमी जाल्यात की म्हूण विचारलें भारी उणें हांवें विचारचें कित्याक सोंसणीकाय जायती आसा पूण त्या दीस म्हाका विचारचें पडलें कित्याक म्हळ्यार लोकांची बिरमोत आमकां नासतना हांव म्हजे खातीरच हांवूच ओडलो म्हजेंत कार्य जायचें हांवेंच वचोन पावचें कांय गरज ना म्हळ्यार हांवें ताका कांय गरज ना कित्याक तुमी वचोनी वचनासतना रावन तें ह्या जाकाय तुमकां राखना तांकांय तें कावन्सिलींग चलोन आसा तें तांचें काम करतलें कित्याक म्हळ्यार फुडलेच पात्रां म्हणा लागलो केदाळा येवन रे फादर इच्छी म्हणा लागलो तो केदाळा येवन तो कांय प्रॉब्लेम ना आमकां म्हणा लागलो आनी ह्या जाक तें कावन्सिलींग करचो ह्या जाक तर म्हाका भावान आनी भयणीनो थोडे फावटी आमकां कळीत जायना वी आर ब्लायंडेड आमी कुड्डे जाता हेरांच्या कश्टांत आमकां वांटेली जावंक सयत जायना कुटुंबांत एकादरचे कश्ट येता आसतना एकलो कुटुंबान सूख करता ताका तुमी सांगतात तूं सूख करना साय बावा तूं सूख करना साय भयणी पडोन वचोना ना हांवें करचें सगळें सारकें हांवें सांगचें सारकें आमच्या वास्तवीक जिवनांत हें घडटा कित्याक कुटुंबान थोड्यांनी चिंतचें हांवें सांगलें सगळें जायचंय कोणें सांगलें तुवें सांगलें तें सारकें म्हूण न्हू दॅट इज अनदर कायंड ऑफ ब्लायंडनेस कुड्डें म्हूण मोतींत बांदपास तो एक बांदपास म्हूण येत कित्याक त्या बांदपासांत यू आर ऑलरेडी कॅप्टिव्ड कित्याक म्हळ्यार संवसार तशें धोरण काम करूंक पळयता आनी एक कडेन पळयलें जाल्यार जायतें वायट हेरांचें उलोवचें गॉसिप जायतें वायट उलोवन तशें तिका कळीत ना ताका कळीत ना वो वायट उलयता म्हूण उलयल्ले शब्दाक सूर जाता त्या देखून हांवें म्हणचें आमी थोडे फावटी
सायलेन्स रावो न्हू घरांचे वायट उलो नासतना रावल्यार देव आमकां चड आशिर्वादां दीत ताच्या बदलाक आमी उलो न्हू उलयल्या उतरांनी हेरांचे नाका जाली कुलपां नाका जाल्यार अपराध नाका जाल्यार अवमान आमी तांकां करच्या बदलाक तांचें नांव विबाडच्या बदलाक आमी बरान रावचें बरें हें नांव विबाडच्यांक कळंगूच कळना म्हाका न्हू नांव विबाडच्यांक कळंगूच कळना परतलो म्हणा लागलो म्हजे कडेन फादर तुमी म्हजें फ्रेंडशीप सोडिनात न्ही ना रे बाबा हांव कित्याक तुजो फ्रेंडशीप सोडटा म्हाका कांय ना तूं कांय नश्ट ना तुजें फ्रेंडशीप करचें देवान दिल्या बरें पूण तुमी एकादो फ्रेंडशीप सोडलें जाल्यार हांव तुमकां रिमायंड करतलो हांवें म्हळें हांव सोडलें जाल्यार तुजें रिमायंडर पळोवंक हांव सांगी तुजें रिमायंडर हांव पळयतलो म्हजें मॅसेज तुजें मॅसेज म्हाका आयल्या की म्हण सकट हांव ओपन करचो ना कित्याक म्हळ्यार तुका हांवें सोडलां तेंच थोड्यांक उलोवनूच आसतात उलोवन आसता कळीच जायना बनपास मोगाचें न्हू आनी एका तराचे बनपास हे कितले तराचे बनपास जायते तराचे बनपास आसात बायबलांत बनपासा विशयांत जायते उलयला एक बायबल कांडोरा जायते म्हाका हेचेर फास्ट वचचें पडटलें एक बायबल कांडोरा आनी मायकांत वसा ओके जेवसार थोड्यांक आपल्या मुठींत धरून दवरता मुठींत धरून दवरता जेवसार तांकां सोडय जाय मोगाचें न्हू तांकां सोडूंक आमी आसचें त्या देखून आमी त्या आसोंदी ते मरोंदी ताणें केल्ल्या कामाचें फळ तो खाता ताणें केल्लें खाता म्हणटा आमी ना तें करना आमी सांगो न्हू आमी एस्केप जावंक पळोवचें न्ही ताच्या बदलाक आमी कायद्याकाल नितीकाल हेरांक जायतें बरेंपण करूंक पळोवचें थोड्या मनशांक तुवें करचें सारकें न्हय म्हळ्यार तांच्या मोतीक तें वचना ताणें जिंचें आपणाचें सारकें त्या देखून मोगाचें न्हू आज जायतीं जाणां आमी जेवसाराच्या दावलेन जेवसाराच्या दावलेन म्हणटा देव आसतना जेवसार कसो म्हाका नाडटा तर तुजें तें कित्याक तसलें बरेंपण देवाचें पळोवंक मेळना कित्याक देवा सारकी आमी जावना कित्याक देवाचो अनुभव आमी जोडिना हें आमी पळोवन घेवचें चड इम्पॉर्टंट जावन आसा त्या देखून आमी हेरांक सांगता आसतना आमी कितलें बरीं आसा म्हूण आमकां एक समजणी देव दिवंक सांगता मनीस बरो जायचे जर ताणें कालतो जाय आनी कालतें जाय मनशान बरें जावन कालतो आनी कालतीं जालीं जाल्यार त्या वेळार आमचें कुड्डेपण वेता आमचें कुड्डेपण पयस सरता आनी त्या खातीर आमी कितें म्हणत जाय सोम्या कडेन सोम्या म्हजें काळीज उक्तें कर बरेपणान म्हाका सांबाळ सोम्या म्हज्या काळजांत म्हज्या मोतीक जाय जालो उज वाडती म्हणून आमी सोम्या कडेन विचारी जाय कोणा कडेन दुसऱ्या कडेन विचारल्यार तो मेळचो ना कित्याक म्हळ्यार मनीस ताका म्हाका आनी ताका जाय पुरतें उलयता देव तसो न्हय देव आपल्या भुरग्यांक बरें करच्या पेसाडटा तर आमी विचारचें जावन आसा सोम्या म्हजें काळीज उक्तें कर एक गीत आमी गावया उक्तें कर म्हजें वोंट हे सोम्या उक्तें कर म्हजें काळीज सोम्या उक्तें कर म्हजें तोंड सोम्या उक्तें कर म्हजें हात सोम्या उक्तें कर म्हजें सगळें कडवळ सोम्या तेंच गीत आसा त्याच बुकांत सोम्याची स्तुती पेज नंबर 191 म्हजे कान म्हजे दोळे म्हजे वोंट म्हजे हात म्हजे कान बरें आयकोंक म्हजे दोळे बरें पळोवंक म्हजे वोंट बरें उलोवंक हें उक्तें करता आसतना असले बनपास एका फाटल्यान ते निकळोन पडटाले आनी बनपास निकळोन पडच्या खातीर आमी आमचे सगळे कान दोळे उक्ते करचे खातीर एक घडी भर उबे रावया मोगाचें न्हू आमचे सर्वस्व सोम्याक दिवया सोम्याच्या हातांत आमी आमकां दिवया ह्या वेळा तुमचे कसले बनपास आसात कसले बंदाड आसात ते सगळे बनपास बंदाड सोम्या म्हजे तावन कान उडय उक्ते कर म्हजे दोळे उक्ते कर म्हजे कान उक्ते कर म्हजे वोंट उक्ते कर म्हजे हात उक्ते कर म्हजें काळीज Sommia onto boce
उक्तेक सौम्या वोंट मोजे अर्गांदुका दिवो महिमा तुझी गावो उक्तेक सौम्या वोंट मोजे उक्तेक सौम्या कान मोचे उक्तेक सौम्या कान मोजे ताळो सो ऐको खुशी तुझी समसो उक्तेक सौम्या कान मोचे उक्तेक सौम्या दोळे मोजे उक्तेक सौम्या दोळे मोजे उजडावे पळ्यो स्वाडावे सोबाय तुझी देखो सोबाय तुझी देखो उक्तेक सौम्या दोळे मोजे उक्तेक सौम्या हाते मोजे उक्तेक सौम्या हाते मोजे उक्तेक सौम्या हात मोचे बक्षून बाबा भैरी सेवकांच्या लागो सेवकांच्या लागो उक्तेक सौम्या हाते मोजे वॉन्ट मोचे उक्तेक सौम्या वॉन्ट मोचे उक्तेक सौम्या वोंट मोजे अर्गां तुका दिवो महिमा तुझी गावो उक्तेक सौम्या वॉन्ट मोचे हालेलुया 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 परत एकदा हालेलुया 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 सगळी बसशा मगाच्या जर आमचे थंय आसले ते बांदपास आमी सुटकेक वी नीड टू हॅव फ्रीडम आमी ते बांदपास सुटोन घेवच्याक सोम्या कडेन खालतेपणान नितळ काळजान वचोंक जाय एकादोळे नितळ काळीज ना तें रचूंक आमकां कुमसारीचो सक्रामेंत दिला थंय आमी तें नितळ काळीज रचूंक आमकां अवकाश आसा तर मोगाचे भावन आनी भयणीनो आमी देवाक लागीं सरचे खातीर आमचें काळीज उक्तें करचें आमचें मन उक्तें करचें आमच्या मनान कितेंय नितळ ना आमचें काळीज मेळ्ळें आसा तें सगळी काणोड खालतें जावचें बी हंबल युअर सेल्फ म्हणटा इंग्लिशान बी हंबल युअर सेल्फ वन हंबल हिमसेल्फ विल बी एक्झाल्टेड कोण जो आपणाक कालतो करता ताका देव वर्तो करता कोण आपणाक जो वडपणान हांकारान आपल्याचो बोस्ट करून आपुणूच वर्त म्हण दाखयता ताणें कालतो जायचें पडटा म्हणटा आमचो स्वामी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगेच्या भावन आनी भयणीनो तर आमी पळयलें जाल्यार हांव सेमिनारींत 14 वर्सां शिकोवन आसतना जायते हांव म्हज्या लायफाचें एग्जाम्पल तुमकां दिता कित्याक कोणाचें एग्जाम्पल दिवन तुमकां चड तातूंत कांय फायदो मेळचो ना 14 वर्सां सेमिनारींत शिकोवन आसतना 3 वर्सां फिलॉसॉफी 4 वर्सां थियोलॉजी करता आसतना केदाळा एवढी मुग्दोच्या बाये म्हूण राखोवो नासलो जायते बायबलाची जाणवाय दिता आसतना बायबलची जाणवाय घेतालो कित्याक म्हाका परीक्षा आसली परीक्षेन पास जावंक आसलें आनी म्हजी थियोलॉजी कंप्लीट करूंक आसलें ह्या जागपणाची एक दिक्षा म्हाका मेळोंक आसली त्या खातीर हांव हें थियोलॉजी बऱ्या तरेन करतालो पूण मोगेचें न्हू त्या 14 वर्सांनी ह्या उतराची रूस त्या प्रमाणे हांवें साकोंक ना ह्या करिझमेटीक लायनींत आयलो उपरांत केन्ना पडटा गेलो ताचे उपरांत रेतेरेंत इनवॉल्व जालो
ताचे उपरांत हळटार ती रूस बगूंक सुरू जालो तें उतर ताची सदां बायबलान कितें आसा तें समजूंक सुरू जालो सकयल आनीक पदां वचोंक सुरू जालो आनी त्या देखून बाबाटाची गुंडाय बाबाटाची वाडावळ सर्तीक जावंक जाली चड जाली जाणवाय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बायबलाची पवित्र ग्रंथाची जाणवाय मात्र न्ही ताची सदां समजून घेता आसतना आमी आमच्या बाबाटांत वाडटाव त्या खातीर हांवें केदाळाय एक बायबल मात नासतना रावंक बारीत कश्ट जाताले कित्याक बायबल पळयले क्षण तसले एक संतोष बगतालो ताची रूस साख्या म्हण बगता एक सेंटेन्स त्या देखून हांव थोड्या फटी म्हज्या प्रिचिंगान केदाळे म्हणटाना तुमी तितलेंच वाचूं जाय इतलेंच वाचूं जाय म्हण हांव कोणाकय सांगना कित्याक म्हळ्यार एक वाक्य काडून सगळो दीस मेलुको हाकूं म्हणटात पळय मास्टिकेशन म्हणटात पळय तशें हांवें चिवोन आनीक रूच ते कितलें तुमी चिवतात पळय तितलें रूच जाता देवाचें उतर म्हळ्यार तशें त्या देखून सेमिनरीचे शिकपांत म्हाका तितलो एक सार मेळो नासलो जाल्यार ह्या रिन्यूवल लायफांत आयिल्ले उपरांत ते बायबलाचे एक उतरां आनीक इंट्रस्टींग थोडे फावटी हांव 9:30 10 वरांक आराधनाक सायलेंट आराधनाक बसता आसतना केदोळ आमी बायबलांतले एक उतरां काडून म्हज्या जिवनांत म्हणचें आसलें देवा ह्या उतरांचे सार कितलो गूण आयसो एकच एक उतर एक वाक्य पावता मोगाचें न्हू तुजी जिणी कंप्लीट तरान समजून घेवन बदलूंक शकता ताका म्हणटात ते जाण म्हाका उडास आयलो संपावलो सगलें देवाचें उतर दोन दारीची तालवार आसल्या बरी कितें तें वायट आसा तें सिंधून नितळ करता मेळें काडून उडयता बरें तें दवरता पळया त्या देखून ही रूस आतां सांगता आसतना बायबल म्हणटा आसतना इतली खुशी जाता खंय म्हण एक थोडो बायबल येणे तेणें कोणेंय अशें इल्लो पिंदुल्लो आनी दिसता म्हाका मस्त बेजार बगता राग येना कित्याक म्हळ्यार हांवें राग करचो उणो कित्याक राग करून कांय यूज ना आमी कोणा वयरी राग करना तुजे कडेन बायबल ना म्हजे कडेन बायबल ना तुवें हाडूं नाय तें हाडूं नाय म्हणून हांवें राग करून कांय यूज ना ताच्या बदलाक सांगेत हाडा नेक्स्ट टायम म्हणून सांगेत दुसरें आमी त्या उतराची रूस साकल्याव तर आमकां कोणेंय सांगचें म्हणना तुजो बायबल दवर तुज्या टेबला वयर या तुज्या आल्तारीर आनी तो काण वास तुजोच बायबल जाय तुका म्हूण कोणेंय सांगचें म्हणना तें आमच्या मोतीक वता आनी कितले बायबल आमकां मेळ्ळ्यार आमकां पावना म्हूण जाता त्या देखून आज म्हज्या टेबला वयर तुमी पळयलें जाल्यार लगभग 7 बायबल म्हज्या ल्हानशे टेबला वयर आसात कित्याक एका रेतीर वतना एका तराचो तो मार्कर नासता आनी एक आनी एक अशें खाण दवरलें जायत्या बायबलाक म्हाका कितलेय पयशे दिल्यार म्हाका केदाळा एक हांवें दिले न्ही म्हूण बघना आनीक आसूं दी आनीक येवं दी म्हणून म्हाका बगता थोडे कडेन बायबल नासल्या कडेन इमिडियटली हांवें एक पॉयंट केल्लें आसा देव बायबल व्हरून तुज्या घरांत दवर आनी वाच आनी वाचतना ती तुका जाय जाली जाणवाय मात न्ही त्या उतराची रूस सोमिंत दिता आज आमकां तसो नीज अर्थ कळोंक जाय शिकल्यार मात पावना वाचल्यार मात पावना तसो नीज अर्थ आमकां कळ्ळो जाल्यार आमी बळिश्ट जाता बळवंत जाता ताका आमी पळया धर्मदूताची कृत्या एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 13 धर्मदूताची कृत्या चॅप्टर 16 वर्स 13 कितें म्हणटा म्हणल्यार आमी आयकोव्या धर्मदूताची कृत्या चॅप्टर 16 वर्स 13 शहरा भायर न्हंयचे तडीर एक मागण्याची सुवात आसतली म्हूण चिंतून साबता दिसा आमी थंय गेल्याव थंय आमी बसल्याव आनी जमातेक आयलेल्या स्त्रिया लागीं उलोवंक लागल्याव तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीण थियातीरा शहराची पितांबर लुगटांचो व्यापार करपी आमची शिकोवण आयकताली पावलाचे शिकवणेक तिणें गमन दी सारके सोम्यान तिचें अंतस्करण उगडलें पुरो पावलाची शिकवण तिणें आयकोवच्या खातीर सोम्यान तिचें अंतस्करण उगडलें पळया व्यापारी स्थिती जाय तोडलो व्यापार करनासली पूण पावलाची शिकवण आयकोवच्याक सोम्यान तिचें अंतस्करण उगडलें आज
आमी आमच्या अंतस्कन उगडच्याक सोम्या कडेन म्हाका जाय म्हळें सोम्या कडेन म्हाका जाय म्हळें कित्याक सोम्यान आमच्या अंतस्कन उगडचें थियोलॉजी करतना थियोलॉजी खातीर हांव शिकतालो वय पूण केन्ना नवीकरणाक आयलो त्या दिसा सोम्यान म्हजें अंतस्कन उगडलें आनी त्या प्रमाणे त्या उतराची जाणवाय मात्र न्ही त्या उतराची रूच आनी तें रूच उतर म्हज्या जिवनान कशें जियोवचें म्हणून ताणें म्हाका शिकयलें त्या देखून जायते पटी म्हज्या जिवनांत हांवें म्हणजे आसा जसो तुजो बाप बरो तशें तुवें बरो जाय कितें एक सेंटेन्स जसो तुजो बाप बरो तशें तुवें बरो जाय बरो न्हू अमतो जमापाचें जिवीत दिवंक हांव आयला सोमी म्हणटा बरो न्हू अमतो जमापाचें जिवीत दिवंक आयला तें बरो न्हू अमतो जमापाचें जिवीत तुका दिवंक आयला आय हॅव कम टू गिव लायफ इन अबंडन्स त्या कितें केदाळे म्हणच्या सुडसुडाय हुरूप उल्हास संतोष तसलें जिवीत दिवचें उतर सोमी दिवंक आयला आज आमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू 6 जाणां आमी आसा हांगा न्ही गे मस्त जाणां आसा आमी आयल्या रेतीरेक आयल्या थोड्यांक देवाचें उतर आयकोव्या म्हूण बघूंक बरो देवाचें उतर आयकतना साख्या म्हूण बघूंक बरो आनीक मिठ्यो मारया म्हूण बघूंक बरो आनी थोड्यांक ताची रूच अशें जाल्या की आनीक चड कितें मेळटा लिडियाच्या अंतस्करण कशें देवान उक्तें केलें देवाचें उतर आयकोंक तशेंच सोम्या म्हजें अंतस्करण उक्तें कर म्हजें काळीज उक्तें कर म्हजें वोट उक्तें कर म्हजें मन उक्तें कर पळया उक्तें कर सोम्याचें उतर आयकोवच्या खातीर उक्तें करूंक आमी आशेता आनी हेरांक आमकां गूण जाय कांय हिलींग सर्वीस म्हण आसा गी आराधनांत आमकां गूण जातालें त्या खातीर आमी येवचें आसा थोड्यांनी फकत गूण जावंक म्हण मातशींचें गूण जावचें देवाच्या उतरा खाल गूण जावचें देवान दोळे उक्ते करन आमचें अंतस्करण उक्तें करन तें उतर आमचें थंय रोमता आसतना आमी गूण जावचें फकत मॅजिकल गूण जावचें न्ही मॅजिकल गूण जावचें तेणें थोडे जाण पडटात मागीर उठ्ठात आनी वतात तें मॅजिकल आमकां न्हय तें आमकां देवाच्या उतरा घाल त्या देखून हांवें म्हणचें आसा खंयच्याय आमच्या आराधनांत जायती पोब जायते उलुळे ते सगळी एका तरेचें डिस्टर्बन्स कित्याक म्हळ्यार सोम्याक हांगा दवर न्हू तुजें अटेन्शन थंय वचत जाल्यार तुजें अटेन्शन थंय वचत वो सोमी कोणाक जायते फुडें आमी चिंतना त्या देखून आमच्या रेतेरींत दिवायन पडटान केदाळे रेतेर करता आसतना एक कमांड हांवें दिवचें आसलें पयलेंत फिजिकल हिलींग देवाच्या नांवांत सोम्याच्या नांवांत हांव परवानगी दिता तुका बोब घालूंक न्हय हांगा आसल्यार पयस सरोंक हांगा खंयच्या तरेची बोब जावंक नजो देवाच्या सन्निधींत देवाच्या अस्तित्वांत देवाच्या हजरपणांत आमी आसतना हांगा कोणेय आमकां त्रास दिवंक नजो म्हूण कमांड दिवन आराधना आराम करचें जावन नासलें थोडे फावटी आमी कितें चिंता हांव 4 जाणां पडलीं पडले थोड्यांनी म्हणच्या कितलीं जाणां पडलीं फादर उडलीं फादर ते जाल्यार तुजें अटेन्शन खंय गेलें ताच्या वयर गेलें सोम्या कडेन कोण मागता सोम्या सांगा तो कोण आसा तो पडलो जाल्यार आसून पडोन तें पडलें जाल्यार आसून देव ताका उठयतालो माग तेच्या खातीर ताका पळोवचें थंय डिस्टर्ब जावचें हें डिस्टर्ब जावचें थंय बोब घालची तसलें सकडी आमच्या देवा मुखार चलना कित्याक आमी आसचें वर्त्या बावार्थान देवाच्या उतरा काल त्या देखून मोगाचें न्हू आमी थोडें देवाचें उतर बरें जाय देवाचें उतर आमचें थंय काम करीत जाय म्हूण चिंतून आसूं की पुरो त्या देखून हांव तुमकां आतां विचारना कितल्या जाणांनी बायबल हाडला कितल्या जाणांनी पेन हाडलां कितल्या जाणांनी बरोवंक हाडलां म्हूण हांव विचारना तें तुमकां सोडुल्लें मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार हांव रेतीर जावन आयलो मात्र 5 दिसाची रेतीर आमच्या कापुजीन पाद्रापांची आसली आनी हांव गेल्लो थंय आमचे थियोलॉजी स्टुडंट आसले हांव गेल्यार खंयच्या रेतीर गेल्यार बायबल पेन आनी बूक म्हजो सुकाना कित्याक म्हळ्यार म्हाका रेतेर म्हळ्यार त्या प्रमाणे करूंक जाय एक दोळो गेलो जाल्यार सिरियस रेतेर करूंक जाय कित्याक म्हाका कळीत आसा लोक कितल्या मोगान रेतेरीक येता कितल्या उर्बेन लोक येता त्या सुर्बेन हांवूय आतां त्या रेतेरीक वचोंक सुरू जाला आनी अशें आसतना हांव सगळी बरें येतालो आनी एक आमच्या सांगात आनी एक 7 जाण पाद्रा बारले ते सादारण म्हणटाक सगळे जाण इल्ले बरोवन आसले सगळे कडेन बूक आनी एक पेन नासले आमच्या मुखार बसले कंप्लेन करचे न्ही आमच्या मुखार बसले ब्रादर्स बरें करून हात बांदून बरें करून बसले
हांवें कांयच चिंतू ना तांकां कांय गरज ना कोण ना म्हूण चिंतलें हांवें आनी 1 घंटेचे टॉक मोतींत दवरन पश्चात तितले इंटलेक्च्युअल कॅपॅसिटी आसली जाल्यार दुसऱ्यान जाता आसलें हांवें कांय सांगना उरल्या पात्रांनी कांय पूण रेक्टरान एक दीस सांगलें ब्रदर्सांनी मात्र पाटी रावत जाय आमकां गुत्तू ना घाल्याक पूण आमी उठल्या गेल्या आमी च्या पिवंक गेल्या 4 वरांची च्या आसली ब्रदर्स मात पाटी दुसरे दिसा रेक्टर म्हाका आपण म्हणा लागलो फादर रिची हांवें तांकां कित्याक पाटी रावत जाय म्हूण सांगलें कोताय म्हाका गुत्तू ना फादर कांय करेक्शन दिवंक आसा वय तुमी सगळे ह्या जाग जावन 20 वर्सां उतरलीं थोडे जाण म्हजे की मस्त सिनियर असले 30-35 वर्सांचे ह्या जाग आसले तुमी हर एका ह्या जागान रेतेर दिवच्या ह्या जागान सांगलें देवाचें उतर बरोवन घेतल्यात हांव तुमच्या फाटल्यान आसलो हांव 3 दीस जावन पळयता तुमकां एक घडी ताणें खंयचेंय उतर सांगलें जाल्यार तुमी तें बरोवन घेतात मात्र न्ही रेतेर ताणें सांगून जाल्ले उपरांत एक 5-10 मिनटां तुमी बसून कितें उरलें आसा ताकाय थोडें रिफ्लेक्शन तुमी बरोवचें हांव पळयलें पूण आमचे ब्रदर्स कांयच बरें नातलें पळोवन म्हाका मस्त बेजार जालें म्हणा लागलो तो म्हाका मस्त बेजार जालें हांवें तांकां सांगलें म्हाका सगळे रेतेरीची 3 दिसां रेतेरीची म्हळ्यार 2 दिसां पयलीं सांगलें 3 दिसां रेतेरीची सम्मरी म्हाका जाय म्हूण हांवें तांकां सांगलें थोडे जाण आयल्यात कोणाकोणाचें कितें बरोवन तर तो म्हणा लागलो देवाच्या उतराची गरज आमकां इतलीच गी थिओलॉजींत आमकां उतराची गरज इतलीच गी तेन्ना हांवें ताका सांगलें फादर आमच्या जिवनांत ते थोडे फुडें आमी हें भोगूंक ना पूण आतां देवाच्या उतराची रूस आनी देवाच्या उतराची जाणवाय आमी भोगले उपरांत आमकां हर एकी बरें आहा म्हूण बगता आनी तें म्हज्या बुकांत आसा ह्या बुकांत तुमी पळयलें जाल्यार अर्दो बूक त्याच रेतीरीन बरयल्लो जावन आसा हांव केदाळे खंयच्या बुकान बरोवंक वचना म्हाका कितें उपयोग पडटा त्याच बुकान बरयता कित्याक आमी तें बरोवन उपरांत घरा वचून परत हांव तें पळयतालो आनी त्या प्रमाणे वाचतालो आनी तेन्ना त्याच उतराची रूस आनीक चड जाता बरोवन भितर धरचें न्ही हर एक बुडी आमी याद करून मोगाचें न्हू एक तुमकां सांगूंक आसता तुमचो एक बायबल म्हूण तुमकां आसोंक जाय जनरल बायबल दवरनाकात जायत्या जाणांनी आमी बायबल म्हणटा खंय आसा पळय दाव्या हांगा दाव्या तें दाव्या जायत्या पात्रांनी ताचे विशयान सांगलें आसा हांव तुमकां तें सांगना तुमी गोत्त आसा तुमकां कितें करी जाय बायबलां पूण तुमचोच एक बायबल वो म्हजो बायबल जालो जाल्यार वो म्हजो हांव केदाळे खंयच्या रेतीरी वता आसतना वो एक बायबल हांगा नासतना म्हाका बोळ मेळना आमच्या फ्रायरींत सेंट एन्स फ्रायरी बिजेंत केदाळा पळयलो बायबल आसा ताका ताणें विचारचें म्हाका तूं हर एक फुटी रेतेर दिताय गे म्हळ्यार काल्याक बायबल काडूनच भोंवताय रेतेर दितना मात्र बायबल काडून भोंवच गे हर एक घडी हो म्हजो बायबल हो म्हजो तूं म्हजो जेजून म्हणलें आसा न्ही लुका बापान म्हणलें आसा जेजूक लुकाच्या वांजलांत पळयल्यार कळटा माथ्याचो वांजल 4 अध्याय 3 वळींत हो म्हजो मोगाचो पूत हाका हांव चड मानवाला हाका तुमी ऐका लुकाच्या वांजलान पळया तस 3 अध्याय 4 अध्याय वळ 22 आनी 23 म्हूण दिसता थंय तुमकां कळटा तूं म्हज्या मोगाचो तूं म्हजो पूत तूं म्हज्या मोगाचो तुका हांव चड मानवाला पळया हो आसलो तूं हो म्हजो हो एक वैभव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमी तुमच्या जिवनांत साकोंक शिकल्या तर यू वील नेवर लीव इट डावन हो नासतना म्हाका बोलना तुमकां सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार हर एक कडेन गेले थोडे म्हणजे हांगा बायबल नातलो म्हणून हो हाडलाय पोरां पाक्षिकिऱ्याक गेलो म्हजो कुरीस म्हजो सोम्याची चुती बूक आनी वो आनी एक बूक आसा म्हजे कडेन ल्हानसो कांतारांचो ते चारी काणून वता आसतना फादर मेल्वीन नोराना थंय मुखार आयलो हांव कुरीस असो कोणा बायबल सान फ्रांसीस आसीस आयिल्लो बरी जालो म्हणा लागलो सान फ्रांसीस हांव म्हळ्यार आसीस मात न्ही सान फ्रांसीस सावेरी असंत येतालो म्हळ्यार ताका असंत येतालो मोग्याचें न्हू तसलो एक अनुभव पळया तुमी हो बगल्यार मात कळटा हांवें तुमकां सांगल्या म्हजो अनुभव सांगता पूण तुमी बगल्यार तर तुमचे थंय जावचो तो उल्हास आनी आनंद पळय आमकां मोबायलां आमचीच जायचे पर्स म्हजीच जायचे उशें म्हजें जायचे वॉल म्हजें जायचे बेड्ड म्हजें जायचे बायबल कोणा कोणा असो ताका गत आदार ना आमचो म्हजो
तूं म्हजो मोगा आसो म्हजो पूत तूं गांव चड मानवाला म्हणटा बाप आपल्या पुताक तर हो जावं जाय मोगाच्या भावान हाड बेडीनो ना तर वचून हाडणे ल्हानसो हाडूंक वचना नो वचल्लो मात वोवंक बरो जाता कश्ट ना त्यो काणकोण खंयी वचयत म्हणून वचनाका आमच्या रेतीर मंदिरान 5 नोव्यानाचे बूक एकच बूक केलो जावन आसा आमी स आंतोनीसो पाद्रे पियेसो दैवी काकोतीसो आनी मरियमेसो सान फ्रांसीस आसीचे 5 नोव्याना कोण एकलो म्हणलो फादर हो व्हडलो जालो फादर हर एक बुडी हो ओनर बारीक आसत ओके नोव्यानाचो बूक ओके जाय पा म्हळ्यार हांवें पूण तुजो बायबल बायबल ल्हानसो न्ही फादर तो नवो चल्लो ना ना सगळो बायबल मोगाचे न्हू तुमी हाची रूस असे बघतात की लागीं घेता आसतना तुमी कोणाक मोगांत कोणी आयले तुमच्या घरा मस्त तेंपा उपरांत 500 वर्सां उपरांत आयले जाल्यार हॅलो गुड मॉर्निंग म्हणटात ती तुमी कितें करतात वचो न्हू पटलून धरतात देवा हांवें थोड्यांक दिवचें आसा थोडे पात्र आमकां कितल्या वर्सां उपरांत मेळचे तांकां धरतना अयो म्हणटात कित्याक म्हळ्यार दामून घट्ट धरचे वामथ यू फील द वामथ म्हळ्यार तसली एक ऊब तुवें पळोवंक जाय ताका म्हणचे मोग हें गायना हाव आर यू हॅलो तुजे हात अशें अर्दे दिवन अर्दें करून कित्याक बरें करून पटलून धरल्यार कांय प्रॉब्लेम आसा घरांत भुरग्यांक पटलून धरन तुज्या काळजा लागीं दवरता आसतना कांय प्रॉब्लेम आसा कितलें बरें आहात ती भुरगीं पयसोन आयले कशें दोनी हात उसोन पटलून धर आरोन धर तूं जावन आसा मोगाचें न्हू तें आमी जिवन शिकत त्या देखून हो बायबल केदाळे आमच्या कुशव्यांत येता आसा जाय आनी तें बळ आपणें इतली खुशी जाता खंयचेंय पडोन वचना मोगाचें न्हू आसल्यार पुरो वो आनी हाची रूस हाची ऊब सदांच तुवें बगूंक जाय आनी तेन्ना तुमकां कळीत जाता ते कितले पयस वता मोबायल म्हूण सकाळीं उडयल्ले सांजेर काडचे थोडे म्हणचे आसा कंप्लेंट करतात फादर आमी कॉल केलो वय रेतीर न्हिद आसतना तुजे फोन काडूंक हांव मातशें न्ही म्हणना मागीर सांजेर वचून तुका कॉल करता म्हणून सांगचें त्या देखून मोगाचें न्हू आमी ह्या वांजेलाची ह्या बायबलाची ह्या सगळ्या पवित्र ग्रंथाची रूस साकोंक शिकोवंक जाय आनी तशें आसता आमच्या थंय जायती बदलावण जावंक जाता त्या देखून तुमचो म्हणलें एक बायबल तुमी काण दवरलो जाल्यार जायतें बरें आसा एक तरेचें कुड्डें पण म्हणयत काळीज उक्तें जालांगी म्हूण पळोवंक जाय कित्याक आज आमचोच बायबल ना तें एक तरेचें कुड्डें पण एक तरेचो बांदपास सोडूना जेवण सोडिना तुजो तुमळें एक बायबल काडोंक ताची ऊब जाल्यार ताची रूच तुवें साकोवंक सुरू केली जाल्यार तें वाचून ताची जाणवाय जोडून त्या प्रमाणे तूं जियोंक शिकलोय जाल्यार जेवसाराक तें जागो ना जेवसारान धांवचें पडटा त्या देखून आमी देवाचें उतर वाचूंक ताची रूच आनीक आनीक चड साकोवंक शिकत जाय देवान काळीज उक्तें करूंक आमी मागत जाय ताचे कडेन आमची रेतीर म्हळ्यार खाली गूण जावचे न्ही हिलींग मात्र न्ही देवाचें उतर समजोवचें सागचें त्या उतरा प्रकार आमी जियोवचें लोणचें घालतना म्हजी माय केदाळा म्हणटाली अरे पुता चिक्कें रूच साग पळया बरें आसा माय कोल एक टेस्ट माय तुवें घाल्लें लोणचें म्हणजे मायन लोणचें घालें म्हळ्यार सादारण पुरो तिणें परमळ येतालो तुमी घाल्लें येता कोणा पाद्रबाची माय मात लोणचें घाल्यार परमळ येता आमी घाल्लें येना म्हळ्यार तुमी घालून पळया मागीर कळटालें त्या देखून तिणें आनी केदाळे थोडे फावटी कडी करतना पळया तुमी रूच साकना तुमी आनी एकल्या दिवन इल्लें घालतात शेवट पळया रूच पळया साकत्ती दे रूच साकचें म्हळ्यार तें बायबलाचें उतर वाचून ताची रूख साकतना बाबा त्या कडी आनी लोणचें खंय न्ही हें वर्तें जावन आसा मोगाचें न्हू हें शिकल्या तर आमचें जिवन कितलें खुशेचें संतोशाचें जाता पळया त्या देखून आमी केदाळय देवा लागीं उक्तें कर आमचें काळीज म्हण मागोवंक जाय रेतीर घेवची एकली तिच्या घोवाक बोगसूंक तिका बारीक कश्ट जातालें हांव म्हळें बगसी बाय बगसी ना फादर बोगसूंक जायना फादर बॉक्सी म्हणल्यार ना तिच्या गोवाचे कितले एक चुकी तिणें लंबू पट्टी करून दवरल्या तिणें सांगून येताली केदाळ पळयार तिची पट्टी लांब येता आनी एक दीस हांव म्हळ्यार कित्याक बाय ताची पट्टी करता केदाळ ताणें केल्लें गी आतां पाश्चात्ताप पावन कितलो बरो जाला जाल्यार तिका तें ओपून घेवंक जायना
ती ओपून घेवंक तयार ना एका तरेचे कुड्डेपण बोगसूंक जायना एका तरेचे ब्लॉक बॉन्डेज एका तरेचे ब्लॉक जाला आनी तिका बोगसूंक जायना ती म्हणटा साथ दितना फादर साथ दितना बोगसूंक ती तयार ना उरलें पुरो आसा आमच्या रेतीर मंदिरात ती आराधना घेता आणि विनवणेच्या मागण्या घेता आणि रेतेरी घेता हर एका देवासावा घेता संत आंतोनीचे जावन दी पाद्रे पियोचे दैविकाकूचे जावन हर एका देवासावाक ती आसा पूण बोगसूंक जायना कुड्डेपण एका तरेचे ब्लॉक जाला आनी एकलेक रेतेर गेयल्याक म्हळ्यार हांवें बाये तुज्या घोवाक बक्षी बाये बक्षी नासतना कितले रेतेर गेल्यार कितें फायदो ती म्हणाल्या बोगसूंक जायना जायना म्हळ्यार जायनात तुमी कितलेंय सांगा हांव आयकना म्हणा लागली ती आयकनातल्या उपरांत मजा घाले दाबरी पडोवचें म्हळ्यार हांवें तुज्या घोवाक धाड घोवाक खंय जावन धाडचें म्हणा लागली पोरवां घरा जावन धाड पोरवांच्या रेतेरी काल म्हणटात फादर म्हजो घोव मरोन 4 वर्सां जालीं फादर 4 वर्सां जाल्यांत आनीक ब्लॉक बोगसूंक सोडिना बोगसूंक हांवें म्हळ्यार वच बाये त्या पोंडा लागीं म्हणून वचून राव दिमभेर पड आनी सांग म्हज्या घोवा तुका बोगसी नासतना आनीक म्हजें कुड्डेपण म्हजें थंय तें बांदपा आसा घेवन आसा म्हाका बोगसी हांव तुका बोगसीता म्हणून माग तेच्या कडेन जाल्यार तें बांदपास तिचें जावन सुटय नासतना तिका तें मोती देना बोगसी नासतना रावचें व्हडलें बांदपास मोगाचें व्हडलें बांदपास त्या देखून आमी केदाळे आमचें काळीज आनी मन परिवर्तन करी तर आमी बोगसूंक शिकत जाय कित्याक तुज्या कुटुंबांत बांदपास आसतना तुका समजना कित्याक हे बांदपास आयले त्या खातीर आमी मागा जाय आमच्या कुटुंबांत बक्षी नासतना हेरां रावल्यार ते आमकां बांदपास जाता त्या खातीर तांच्या खातीर आमी मागा जाय तिका सांगून कांयच फायदो ना म्हण मागीर म्हाका कळ्ळें तिका सांगल्यार तें समजना कित्याक तिची मोत कुड्डी जाल्या बांदपासान भरल्यांत आमी तडपडी बांदपासान भरल्या देखून आमचे कश्ट हळू जायनात आमच्या समस्या परिहार आमकां मेळना डिवायन पडटात हांव हर एक पडी वेता आसतना सोमारा संजेर म्हाका एक सेशन आसतालें आनी एक मीस आसतालें आनी सर्मा आसतालो एक पडी वेता आसतना जायते सादारण एक 250 लोक आसलो 250 लोकांक हांव वचून टॉक दिता म्हाका कोणूच आयकोंक तयार ना तेणें पळयतात हेणें पळयतात थोडे जाण उठोन मदें वेतात म्हाका त्या वेळार म्हाका बारीक कश्ट जातात प्रीच करूंक आनी अशें आसता हांवें कितें काय हें म्हूण चिंतलें ब्रदर दिनेश तेदळ आसलो ताका येवन सांगलें ब्रदर दिनेश तुमी काल सरेंडर बरें करूं ना म्हूण दिसता केलां फादर आमी केलां म्हणा लागलो मागीर हांवें चिंतलें रातीर गेलो सक्रामेंता मुखार बसोन म्हळें सोम्या म्हाका समजना ह्या ग्रुपाक कितें करचें हांची बदलावण कशें करची दुसरे दीस सकाळीं आमकां एक ग्रुपान मागणें आसा कोर कमिटी सांगत आपयलें आनी म्हळें म्हाका ह्या ग्रुपार तुका नॅक्स्ट टॉक म्हाका आसा म्हाका जायते कश्ट भोगल्यात काल म्हाका तो ग्रूप इतलो ब्लांट दिसला कडपा बरें आसलो कितलें उदक वतल्यार तें जिराना तें देंवन वता आनी हांवें म्हळें मागी हांव तांच्या खातीर बूक हाडयलो आमचें तें चेडूं आसलें बरोवचें ताचे कडेन बूक हाडयलो हात वयर गेले म्हळें आमी 7 जाणां आसले हांव हात वयर गेलो साक्रिस्तींत त्या हर एकल्याची नांवां एक एकल्याची काण मागल्या आमी सगळ्यांची नांवां काडली हांवें कित्याक तो वेळ म्हाका जाय आसलो तांणी ते रेतेरीन बरें बनून आपणावन तांणी घरा वचोंक जाय परत आयिल्ले खडपा बरें वचोंक न्हय मागलें मोगाचें न्हू इतलें आमी विनंती केली जेजू कडेन नॅक्स्ट टॉकाक वेता आसतना तुमी पळयत जाय कितले त्या ग्रुपांत एक इतली मोवाळाय कोणी ते पळोवनासले भायर वचनासले उठोनासले कोणूच ना मागण्यान तांचें काळीज देवान उक्तें केलां आमच्या मागण्यान तांचें काळीज उक्तें केलां त्या खातीर हांवें म्हळें माग जाय तसल्यांक खातीर तसल्यांक बोधने करून प्रयोजन ना तांकां एडवायस करून प्रयोजन ना तांकां तें कर अशें कर म्हूण सांगून कांय फायदो ना ती चेंज जायनात मागा तांच्या खातीर आनी तें करता आसतना सगळ्यांचे काळजांत आशिल्ले ते दारुणाई जेजून खाण उडयल्ली जावन आसा नॅक्स्ट सेशन हांव पळयता सगळे एक्टीव दिनेश कडेन म्हळें अशें करता आसतना अशें करा आतां आमी कितें केल्लें तेंच करा मोगाचें न्हू तांची काळजां कुड्डी आसलीं मागण्यान देवान तीं उक्तीं गेलीं रेतेर मंदिराक आमच्या रेतेर मंदिराक एकलो नाटी वैद्य येता म्हयन्याक एक येता सेकंड सॅटर्डे येता पापासो मनीस बारी पापासो मुग्धू म्हणटात बळे ते एका भुरगीं आसात कॉलेज करतात हांव रेतीर गेल्ले ते एक गडी भर तांगेर गेल्लो
आनी ताची एक मोवळ आहे आनी मुक्तपण पळोवन म्हाका निजाकी खुशी भोगता कित्याक म्हळ्यार तो येयल्लो ते सेमिनारींत आसलो मागीर ताका ही जिणी म्हाका जावची ना म्हणा लागलो आनी पाटी गेलो आनी पाटी वचून आतां बरें जिवान जियेता तो एक पिठो दिता थोडो पिठो थोडो त्या पिड्याक तो एक पिठो दिता एक दीस म्हाका फोन करून म्हणा लागलो फादर तो पिठो दिता पळय तो पिठो दिल्लो म्हाका इल्लो ताची रेट चड जाता म्हणा लागलो जायत बाबा हांव नाटी वैद्याक वचोन सांगता रेट कित्याक चड पळया म्हणून म्हाका ते दाडो तो नाटी वैद्या कडेन म्हळ्यार निಮ್ಮದು ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ म्हळ्या हांवें ताका तो म्हणा लागलो सामी ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ एका म्हयन्याचो पिठो हांव फूल दिता म्हाका 15 दिसांचो पिठो दिवनी सोडयेत रेट उणी करयेत आनी सांगयेत तुका रेट 200 रुपये फूल म्हयन्याचो पिठो दिलो जाल्यार 400 रुपये जातात फादर त्या देखून म्हजे नीती काल एका म्हयन्याचो पिठो जाय कित्याक म्हळ्यार आमी येवचे नॅक्स्ट म्हयन्यान एका म्हयन्या उपरांत हांव येवचें त्या देखून हांवें ताका तो दिला आनी ह्या वेळार म्हाका भोगलें नितींत काम केल्यार थोड्यांक जायना म्हूण आमी नीत सोडून वचोंकय जायना नीत सोडून वचोंक जायना आनी त्या वेळार हांवें ताका सांगलें व्हडना डॉक्टर तुका कितें आसा तुका खर्च आसा तो पिठो करूंक जायते खर्च आसा हांवें पळयला ताणें करतना घरा आनी तुका कितें जाता त्या प्रमाणे कर ताका समजोणी दी आनी हो एका म्हयन्याचो पिठो 15 दिसांक हांवें दिवना एक म्हयन्याक म्हणून 15 दिसांचो पिठो हांव दिना एक फुल्ल 30 स्पून जाल्यार 30 चमचा तुका दिता 15 चमचा जाय जाल्यार तुका रेट उणी जाता म्हूण सांग जाय तेवढे आमच्या जिवनांत असेल न्ही गे कोणेय तुमकां एक मोगांत तुमच्या कुटुंबाच्यानी एक व्हेकल गाडी 2 व्हिलर जावन 4 व्हिलर जावन सेकंड हँड दितना इल्ली रेट उणी गेलो हो म्हजे संबंध म्हणून इल्ली रेट उणी गेल्यार आमी कितें म्हणटा म्हाका दिसता ह्या गाडयेर काल चड उणें आसा त्या देखून हाणें रेट उणी केल्या रेट उणी गेल्यार आमकां जायना न्ही गे मोगान थोड्यांनी रेट उणी गेल्यार आमकां जायना पळया तुमी आनी थोड्यांनी मसलेक आतां सांज जाली 100 रुपयाक 30 बांगडे आमकां तेणें कोडयार जावन येता हांगा मेळटा सुरत काल तेणें 100 रुपया दी थोड्यांनी परतून पळोवचे आत 30 दिता म्हळ्यार परतून 100 रुपया 20 बांगडे घाल ते बरे आहात 30 दिल्यार बरें ना म्हण अर्थ आमी थोडे पटी इतले स्क्रुपुलस जाता मोगाचे न्हू तो मनीस वचोंक सरता 6:30 वरां जाल्यात काळोख पडला एक बुडी 30 जावं दी 35 जावं वचोनी म्हूण तो दिवन तुका दिवंक येता आसतना ताणें 30 चड दिल्यार ते बरें ना म्हण अर्थ उणें दिल्यार बरें आसा ते बरें नाटल्यार ते बरें आहात थोडी आमची तकली अशी काम करता की आमकां बरें स्विकार करूंक कश्ट जाता त्या देखून हें देवाचें उतर इतलें बरें आसलें तें साकोंक आमकां जायते कश्ट जाता ते तर 5 मिनटांनी हांव मुख दिता आनी अशें आसता मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण थोड्या जाणांनी गोवाक बायलेन आपलें आसलें सत सांगल्यार तें एक्सेप्ट करूंक बारीक कश्ट जाता आपले कश्ट सांगल्यार गोवाक आयकोंक नाका आपली परिस्थिती सांगल्यार गोवाक आयकोंक नाका तो ताच्या तोंड संवसारांत आसा एका तरेचे बांदपास ताचे थंय भोगता बायलेन थोडे फुडें गोवान बायलेक समजोंक गेले जाल्यार बायल समजोंक तयार ना हांव आयकोंक तयार ना तूं कोण म्हूण म्हाका गोत्ता आसा एका तराचे कुड्डेपण बांदपास त्या देखून आमची जायती कुटुंबां आज बरी करूंक आमी नाव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचे भावन आनी भयणीनो बायलेन गोवाक समजोवची जणवाय आमचे थंय ना एकामेकाक आमी अपराध मानता तूं तसो तूं अशें आमी एकामेकाक बोट जोगता त्या देखून जायते फुडें म्हणल्यार गो बायलांनी जगण कावन्सिलिंगान जगत आसतना ही तुजीच बायल मरे ह्या कोणाक हाडना आयला हांगा म्हाका बघा ना तूं हें तिच्या वयर अपराध मानचें पळयतना तुजी बायल गेली गे म्हणून कितले वर्सां जियेलाय 25 अरे 25 वर्सां इतले अपराध मानून म्हजे भावन आनी भयणीनो गोवानी बायल जावन आवय आनी बापूय जावन ह्या भुरगीं जावन आनी ह्या जाग एकामेकाक सांगाता जिवन बऱ्या तरान जियेल्यार मात्र स्वर्ग ना जाल्यार यम कोंडूत त्या खातीर आमी जायतेपणांत व्हडपणांत आमचे बांदपास बांदून घेतल्यात कित्याक बांदपास स्वार्थाचो बांदपास हंकाराचो बांदपास थोडे लैंगीक खोट्या जेवणसाराचो बांदपास बेजबाबदारीचो बांदपास आपल्याशी आशेचो बांदपास बेकारपणाचो बांदपास कित्याक म्हळ्यार आमकां काम करूंक नाका हेरांनी काम केल्ल्यांत हांवें मजा मारूंक जाय बेकारपणाचो बांदपास तो
मोगाचे बाण आनी बेणार बांदपा सांची येल्यार आमचें जीवन सत्यानाश जातालें आनी तें कुटुंब बऱ्या तरान संतोशांची येवंक शकना तर तुवें सारकें न्हय म्हूण समजत आसतना सयत थोडीं जाणां तें समजून घेवंक तयार नात कितें करीत जाय त्या वेळार आमी मागत जाय मोगाचें मागत जाय बऱ्या तरान मागत जाय देवाचो शब्द माथेव वांजल 5 अध्याय चॅप्टर 21 चॅप्टर 5 वर्स 21 22 23 हे एक्सप्लेन कर ना हांव रावयतालो या मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 21 22 23 आमचे ते आनी एक वर्तो बांदपास आसा द्वेष हेट्रेड हेना पळयला जायना हेनाच्या जिवनांत जायना आज आमी कितलीं जाणां मोगाचें न्हू कुशेंत एकामेकाक वेंगूंक तयार आसा कितलीं जाणां आमच्या कुटुंबांत आज आमी एक वेस पांगूर नासा ताका पळयला नाका पळयला भितरल्या भितर आमकां कळीत आसा आमी चिंता हेरांक गोत्तो ना म्हूण ताका कळीत आसा सगळें ताका कळीत आसा त्या देखून आमचे बांदपास आमी काण उडोवंक जाय आमची कुटुंबां त्या वेळार नितळ जातलीं बगसूंक जाय बगसणें आमी मागोवंक जाय बगसणें आमी दिवंक जाय तेन्ना आमचे बांदपास हळू जातले मॅथ्यू 5:21 कितें म्हणटा आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां जिवेशी मारी नाका जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबो करीसे पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडिचे आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सान्हेद्रीन सभे मुखार हाडिचे आनी जो कोण ताका अरे पिश्या म्हणटा ताणें येमकोणाच्या उज्यांत लासाचे देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणी व्हरता आसतना कितें करीत जाय जर तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड पयलें वोस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय तुजी खाणीक भेटय देव तुजी खाणीक मानवतालो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचेनो आमी बगसूचे म्हणटना आमी बगसूय जायत जायती सवालां आमकां उदेतात कित्याक आमी बगसणें दी जाय कशें आमी बगसणें जोडचें म्हूण आमकां कळीत ना जाल्यार संक्षिप्तरान 3 रिती तुमकां सांगता पयल्यान वस आनी ताका सांग हांवें एक चूक केल्या कोणाक तुवें बगसणें मागोवंक जाय ताचे कडेन सांग हांवें एक चूक केल्या आनी तुवें तितलें सांगता आसतना खंडीत जावन मुखलो व्यक्ती वगेत रावना तो जायते तुजे सुखी म्हणटा तुवें तशें केलाय तुवें अशें केलाय म्हाका बगसूंक सांगता येता म्हण जायते सांगता ओगेत रावन आयक सांग पर ताणें सांगिल्ल्यान थोडें तुवें करूंकूच नाय कांयच वाकमोल दिवंक वचनाका तोंडूक तें करिनाका कित्याक सोम्याच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू सोम्या विरोध पारिजावांनी शास्त्रींनी साधुसेवांनी हर एकल्यानी कितलो अपराध मांडलो सोमी सगळें आयकता सगळें काळजान घेता एकच एक उतर दिना कुर्सा पर्यंत तो उमकळो कितेंय तयार जाल्लो कांयच ताचेर अपराध मांडिना बक्षी बापा म्हणटा एकच एक उतर उलयना तशें तुका करूंक जाता तर वचून सूख माग दुसरे रितीन पळयलें जाल्यार तूं थंय वचून ताणें तुजे वयर अपराध म्हणटा ना हांवें तशें करूं ना तुवें अशें केलां ताणें अशें केलां म्हणून तूं ताका प्रतिकार दिवंक वयसी जाल्यार तें सूख मागोवंक वचीत नाका कित्याक म्हळ्यार आनीक चड अनाहूत घडचें नाका ताच्या बदलाक दुसरो उपाय दिता एक मॅसेज धाड आय एम सॉरी हांवें सूख केल्या थंय तुका परत एक रिप्लाय येवंक बरो तुवें कालें सूख मागची म्हाका कोत्तुना की तुवें केल्लें तशें केलां अशें केलां वय ओगेत राव फाटीं धाडिनाका फाटीं कितेंय सांगूं वचनाका जांग पुरो त्या मनशा थंय कितें कितें आसा तूं सूख मागोन तुजी सुडका बगच्याक बांदपासांतलें नितळ जावच्याक तूं मागोन आसाय मॅसेज धाडल्याय पुरो ताणें कितेंय धाडलें जाल्यार ताचे वयर तुवें परतून मेलुका गोदा ब्रूड ओवर या आनी परतून तें चिंतून तुवें कश्टांचे इराराय बगची नाका धाडलाय सोड आनी परत तुका तें डायजेस्ट करूंक जीर्ण करूंक कश्ट जाता जाल्यार तिसरो उपाय तुका दिता केन्नाय आराधना केल्या तेन्ना जावंक बरो
मिसान जावंक बरो मोतीन धाड ओ म्हजो दुस्मान आतां हें कळो दळा हांगा जॉन म्हजो दुस्मान जॉन दुस्मान न्ही तो म्हजो बरो इश्ट बारी बरो इश्ट आमी खंय गेल्यार आमचे ताळा मेळा बरें पडटा इश्टान पळोवंक गेल्यार आयडा हे आयडाय म्हजे दुस्मान न्ही ते म्हज्या मोगाचें ताका घाल्यार दुस्मान आतां कोण म्हजो दुस्मान म्हूण म्हज्या काळजा भितर आसा पळय तूं दिंबेर पडोवन ताका मुखार हाड चिंत हो म्हजो दुस्मान हांगा आसा ताचे बक्षाणें माग सोम्याच्या नांवान बक्षाणें माग तो प्रती दिना तुका बक्षाणें दितालो खंडीत जावन कित्याक तो कांय तुजें सूख मांडूंक साथ दितना कित्याक म्हळ्यार तूं एकलो आसाय आनी एकलें आसाय दिंबी घालून सोम्याच्या मुखार तूं आसोन सोम्याच्या नांवान तूं ताका बक्षिताय आनी बक्षाणें मागताय बक्षाणें मागचें बक्षाणें जोडचें दिवचें दोनी तें देवाचें कार्य बक्षाण्यांत पश्चाताप पावचें देवाचें देणें त्या देखून मोगाचें न्हू आज प्रत्येक तरान आराधना वेळार आमी हें करतले त्या खातीर आतां आराधना वेळार आमी हें करिचें पडटलें कोणा लागीं वचचें म्हणून आराधना जावन भायर वचनाकात कोणा लागीं हांव वचोंक हांव तुमकां सांगना सोम्या मुखार मात्र दिंबी घालीचें पडटलें शिवाय कोणा लागीं वचोन दिंबी घालूंक तसलो अवकाश आमी दिना हांगा ही व्हडली रेतेर न्ही ही ल्हानशी अर्ध्या दिसाची रेतेर त्या देखून मोगाचें न्हू आमी तिसरो उपाय सोम्या लागीं वचोन दिंबेर पडोन बक्षाणें मागचें बक्षाणें विसान घेवचें आनी तें बक्षाणें जोडचें सोमी आमकां सदांच सांबाळटलो आमच्या बांदपासांतलें आमकां निवारतलो ते बांदपास आमी कशें हळू करयेत म्हणून आराधना वेळार संपूर्ण तरान सोम्या सांगता एक जावन आमी मागया आनी त्या प्रमाणे सोमी आमकां ताचें उतर दितालो सगळे आमी आराधना खातीर आयतें जावया कसलें तें बांदपास कसलें तें कुड्डेपण आमकां आमच्या कुटुंबांत आयिल्ले सगळे बांदपास निवरोवच्याक सोमींत आमकां आदार जावन आसा मागया ताचे कडेन विणवणी करया वर्त्या उक्त्या काळजांत खंय सगळे ते बांदपास म्हाका आज म्हजें काळीज उक्तें करून सोडिनात म्हजें मोती उक्तें करून सोडिनात ते उक्तें कर सोम्या नितळ कर सोम्या आनी त्या बांदपासांतलें आमचें सगळें कुटुंब राख सोम्या म्हूण आमी मागया 110 110 सोम्याची स्तुती करा बघान आमचे संगीत आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेसू देवून तुजी ससा आमकां देवून तुजी ससा आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेसू देवून तुजी ससा आमकां देवून तुजी ससा बेबिरांते आमकां दुखताना दैराण आमकां तूं भरताय जेसू बेबिरांते आमकां दुखताना दैराण आमकां तूं भरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेसू आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेसू देवून तुजी ससा आमकां देवून
내용토지서사 Con besarayam kandostana Santos kalsam tumor tai Jesu Con besarayam kandostana Santos kalsam tumor tai Jesu Dukji utra kalsa koptana Boksum kurpa tundi tai Jesu Dukji utra kalsa koptana Boksum kurpa tundi tai Jesu Amche sangitu asai Suka duka tu sangi asai Jesu 내용토지 서사이 암가 내용토지 서사이 암제 생기도 아사 수가 두간도 생기 아사 제수 내용토지 서사이 암가 to Jesus Alleluia Alleluia Hallelujah. Alleluia Alleluia वही समय आमे तुझे पर क्या गासा Alleluia Alleluia आमच्या संग असाय हरिया घडिया तो आमच्या संग रावताय आमका बरे मर्दिताय समय आमका सण सोडी नाही Alleluia 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 Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुती करूया मग जन स्तुती करूया हर एकला स्तुती करूया ह्या वेळा वरती स्तुती आम्ही करूया आमच्या काळजाच्या कुड्या येतो असले तर मनपात निकलो पडवते कसले ते कुड्या पडायचा संसारा कसली अधिकार केला तरी तो सगळी निकलो पडच्या खातीर स्तुती कर ह्या वेळा तुझ्या काळजा मनात कुठल्या स्तुती कर मगाच्या बाहेर पडिना हालेलुया 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 जेजू हालेलुया 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 जेजू हालेलुया जेजू 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 ओ जेजू तो आमच्या जागी असताना आमका किती सोने नाच सम्या जेजू तो आमच्या जागी रावताना आमका काही सोने बघचे ना आमचे सगळे असले बनवाद बनलाडे सगळे नितळ कर सम्या हांडोडे हर एका भुरग्याक आपट सम्या हर एका भुरग्याक नितळ कर निर्मळ कर हालेलुया हालेलुया जेजू ओ जेजू 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 आमका तो तुका सोडताय आमका तुका तो आम सुदान सुधी तुका पुसून काढताय सम्या आमच्या मग तो करताय सम्या हर एका मोगांत तुझ्या भागीदार पण आमच्या संगत आसा तुझ्या आजारपणाक आसा सम्या सम्या जेजू मंगळाराया चढण चढ वत्त्या मापान आमका तुझे बळ वत्त्या बळ बघूंक आमका आधार दे सम्या हालेलुया 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 समी आमच्या मुखार आमच्या मदगार आमच्या संगता त्याचे आजारपण आमच्या संगता असताना काही सुवणे ना सोम्या आज तू आमच्या संगता आजच्या आमकां चड कशी बघता जांगपूर आमी चुकोन पडल्या जांगपूर आमच्या बांदपास आसात जांगपूर तडबडी आमी कुड्ड्या जाल्या आतां आमच्या मोती तुजे उतर आयकल्यार ते आमचे जाणवायन बरा नासतना ताचो अर्थ कळीत नासतना आज आमी जायतीं जाणां वळवळटा कळवळटा आमच्या कुटुंबांनी जायते बांदपास आमी बघून आसा जांगपुरो एकल्याचे पातकां देखून एकल्याचे सुखी देखून हेरांनी बघचे बांदपास जांगपुरो आमचे सगळे कुटुंब तडबडी बांदपासा वळख जावंक आमची अन्याय आमची अनीत आमची पातकां कारण हे सगळें तुज्या मुखार दवरता हांव सोम्या तुज्या मुखार आमी आसाव तकली बघून सोम्याक नमस्कार करुया तकली बघून सोम्याक वंदुया तकली बघून सोम्याक
आराधन करूया. येशू क्रिस्ता तू सगळ्यांच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधना वंदन करो. जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना वंदन करो. जीवन आमचे समर्पिता. ऐसम्या समर्पिता आमची कळसां, समर्पिता आमची मनां, समर्पिता म्हजें वैयक्तीक जीवन, समर्पिता म्हजें आत्मीक जीवन, समर्पिता म्हजें सगळी कूड, समर्पिता म्हजें सगळें कुटुंब आत्मान पसंत आसा, बंदडेंत आसा, नानंतरचे विधवळी हांव बघून आसा. म्हजें कुटुंब कशें सलोसांव करचें म्हणून म्हाका कळीत ना. स्वामी म्हणटा हर एक हांगा आसलेल्या भुरग्याक तो सांगता हांव आसा. तुजे कुटुंबांत कितें विधवळी आसा ती म्हाका सांग. म्हजेर पत्तेणी दवर. एका निजा देवा थंय पत्तेणी दवरून मागता आसतना तो ना म्हणना. कित्याक आमकां बरें करूंक आयिल्लो जेजू, आमच्या सल्वसां खातीर संवसार आयिल्लो जेजू आमच्या सांगात आसतना जेजू हांगासरल्या हर एका भुरग्याचे बनपास निवार सम्या जांग बरो कळीत आसून गी कळीत नासतना गी नानंतरच्या वायट वाटेक ती गेल्यात. नानंतरचे दुसरे देव तांच्या घरांनी आसात. नानंतरचे विधवळी तांणी बघून आसा. तांच्या भुरग्यांक कश्ट जाल्यात, तांकांय कश्ट जाल्यात, खंयचे खंयचे परिस्थिती तांची आज जाल्या. सोम्या तूं पळयताय सोम्या ते बनपास काडूंक तुका वेळ लागना. कित्याक म्हळ्यार तुजो अनुभव त्याच लिडिया की पावलूचें उतर आयकोवच्याक ताचें अंतस्कन उक्तें कर दवरलो. तूं जेजू आज हर एका भुरग्याचें काळीज उक्तें कर, हर एका भुरग्याचें खडवळ उक्तें कर, हर एका भुरग्याचें मन उक्तें कर, हर एका भुरग्याचें खिण्यान उक्ती कर. आणि सगळे ते असले बनपास काडून तुका एका निजा ख्रिस्ताक देवाच्या पुताक कुर्सार कुर्सायलेल्या त्या जेजूक वट्या तरान मानून घेऊ. त्या प्रमाणे आमचें जीवन आमी परिवर्तन करूंक पश्चाताप भोगूंक आमकां जाय जाल्यार कृपा दी. सम्या कोणाच्या सकडी कुटुंबांनी आज जायते बनपास तांकां वाट दिसना, तांकां खंयच्या वाटे वेचे म्हण कळीत जावना. तूं जावन आसाय वाट आपय तांकां, घे तांकां तुज्या गोपांत, तुज्या वाटेन तांकां एक कर, तुज्या वाटेन चिबी जोडूंक दी पावो दी. सगळे आमी उबे रावया मोगाचें न्हू. सगळे आमी उबे रावन सम्याक स्तुती करया. सम्याचे स्तुती गायन करता आसतना कसले बनपास ते आसात पयस वेताले, कुड्डेपण आसा, बनपास आसात, बंदड आसात, आडकळी आसात. तुमच्या जिवनान कितें सकडी बरेपणा वचना. जांग बरो हांव चिंता हांव सारकें करता, जांग बरो हांव तूं म्हजें वडपण लेखता, जांग बरो म्हजो स्वार्थ लेखता, तडपडी हांव चिंतूंक बरो हांवें केलें सगळें सारकें, म्हाका कित्याक ती आयकनात. तर मगाच्या बान आनी भयणीनो एका तराचे बनपास आनी कुड्डेपण तुजे थंय आसा जर तस जाल्यार निकळून घालूंक माग. समे कडेन माग. तुज्या कुटुंबाचे बनपास पयस जायनात, तुज्या कुटुंबान पिडा, त्या त्या वेळार तुज्या कुटुंबांत नाका जाल्ले असंभवपण घडता. तुज्या कुटुंबांत जायतीं जाणां वायट सक्तेक वाट सवय केल्यात, वायट आपल्याची आशा आणि वायट सक्तेच्या प्रभावांत वळख जावन वायट चालींत आसात. तर सांग बरो तुजो घोव, सांग बरो तुजी बायल, सांग बरो तुजी भुरगीं, सांग बरो तुजी शेत समाजाची, तुजी कुटुंबाची माग तांच्या खातीर लागीं येवंक, लागीं हाडूंक, सम्यान तांचें काळीज उक्तें करूंक. लिडियाचें काळीज कशें उक्तें केलें, अंतस्करण कशें उक्तें केलें, त्याच प्रमाणे हर एका भुरग्याचें काळीज उक्तें जावं दी, खडवळ उक्तें जावं दी. कितें तें बक्षणें दिवंक जायना, बक्षूंक जायना. सम्या कडेन विचार, हांगा आसा स्वामी हर एकल्याकी बक्षिल्लो, कोणें कितें म्हळ्यार तोंड उक्तें करता आसतना अपराध आपणे थंय नातल्यार ते सगळे आमचे अपराध ताणें घेवन कुर्सा पर्यंत तो गेलो, कुर्साचें मरण मेलो जाल्यार थंय जावन म्हणा लागलो बापा तांकां बक्षी,
आज तुका बक्षूंक कश्ट जातात तुज्या काळजांत दोन बसलाय आनी कितें बक्षणांतलें काळीज आसा तर दारून करिनाका तुमच्यो मोती दारून करिनाका तुमचे काळजां सोम्या लागयात सोम्याक सांगात सोमी म्हणटा हांव आसतना भियोवची गरज ना भियेनाकात सम्याक तुमचे समर्पण करात स्तुती गायन संतोषान करता आसतना व्हडा ताळ्यान स्तुती गायन करात आनी सम्याचें नांव वाखणात तेच जवसाराज पळापळ घेवंक जाय आसले वर्तेपणो सम्याचे आमी आतां बघया आमच्या काळजांत आमच्या कुडींत सम्याचो अनुभव आमी करुया ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 126 127 ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ 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 ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನ ನೆರವೇರುವುದು ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನ ನೆರವೇರುವುದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನ ನೆರವೇರುವುದು ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನ ನೆರವೇರುವುದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ
ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ सम्या ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ सगळे बरे आमकां जाता ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ तुम सगळे बरे म्हण आमकां दिता Alleluia, तुझ्यावर Alleluia, आमी मोग दोन आसा सम्या तुजो मोग आमी घेता Alleluia, 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 Alleluia. सगळे आमी बसच्या सम्या वयर आमची नदर घाल्या सम्यावर आमची नदर घालता आसतना सम्याची नदर आमच्या थंय एक जाता जाक्यावाची नदर सम्या थंय नासली सम्याची नदर जाक्यावा थंय आसली आज सम्याची नदर तुजे थंय आसा तुज्या कुटुंबाची तुज्या वैयक्तीक जिवनाची तुज्या थकलेन जावन तुज्या गिन्यान जावन तुज्या कुडीन जावन तुज्या मतीन जावन कितें बांदपास आसा ते सगळे बांदपास निवरूंक सोम्या आशेता मोगाचें न्हू त्या खातीर ह्यो वेळ तुका दिला हांवें पयलें सांगल्या प्रमाणें हेरांक बक्षी नासतना रावचें व्हडलो बांदपास द्वेश जावन आसा व्हडलो बांदपास हेट्रेड जेलसी मोसोर राग हगे प्रतिकार प्रतिविरोध बक्षाणें नासतना जियोवचें हे जावन आसा व्हडले बांदपास आमच्या जिवनांत आज आमी बघता म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमी असले बांदपास आमच्या जिवनांत जावन पयस सरूंक आशेता हांव तर सांगले 3 संगती ओस आनी कलत्या काळजान उक्त्या मनान बक्षणे माग जें कितें ती तुजे वयर अपराध म्हणटात भियेनाका जाप काडिनाका सम्यान जाप काडूंक ना समी वत्या तरान आपल्या काळजा मनान सैत खालतो जालो खंय पर्यंत कुर्साच्या मळणा पर्यंत खालतो जा आनी खालतें जा दुसरो स्टेप जावन आसा एकादो तुका खालतें जावनो जाप दिनासतना रावंक जायना तर एक मेसेज धाड हांव चुकलां आनी चुकल्या म्हाका बक्षी परत तुका कांय अपराध म्हणून जाप येता तर भियेनाका देवा लागीं तूं आसाय तुजें काम तुवें केलां तिसरो स्टेप जावन आसा अर्थ सम्या मुखार दिमेर पडोन तुज्या मुखार ती व्यक्ती आसा तुवें दुखयलां त्या व्यक्तीक बक्षणे माग दिता ती व्यक्ती बक्षणे सम्याच्या नांवांत तूं बक्षणे माग आनी ताका बक्षूंक आसा तर तूंय बक्षी कित्याक बक्षी नासतना तुज्या काळजान दवरन बसनाका कोणा वयर राग आसा की ह्या वेळा बक्षी आवय जावंक बरो बापूय जावंक बरो घोव बायल भुरगीं कोणा वयर तुका राग आसा बक्षी तुज्या काळजांतान बक्षी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो फकत चिंतिनाका मोतीन खाली मोतीन चिंतल्या पावना काळजाच्या गुंडायतान बक्षी तुजे बांदपास सुटतले खंडितान तुजे बांदपास सुटतले आत्मीक बांदपास जावन आसात ते आत्मीक बांदपास तुजे आत्मीक वाडावळ जावंक सोडिनात तेच जावन आसा द्वेश हगे बक्षाणें दिन आसता रावचें ब्लायंडनेस हें आसतना हांव वाक्य म्हूण बघता थोड्यांक ताणें म्हाका अशें केल्ल्या खातीर हांव जस्टिफाय करता ताणें तशें केल्ल्या खातीर हांवें अशें केलें जायत्या जाणां म्हणचें आसा हांवें बक्षिलां पूण ती मुखार येता आसतना ताका पळोवंक म्हाका जायना ताणें बरें जाल्लें म्हाका पळोवंक जायना ताणें बरें जाल्लें आसतना म्हज्या काळजान कितें चिरमुट ताणें म्हणटा ताणें बरें जावंक जावन आसलें देवान ताका कित्याक बरें केलें म्हाका भावान आनी भयणीनो हेच जालें भोगाप तुजें तें आसा तर तुवें बगसूं नाय त्या मुखार येता आसतना तेज्या मुखामळ पळोवंक जायना ताळ आयना मोळ आयना तीस मृद स्वभाव तुजे थंय ना तर कसलें बगसाणें तुवें दिलाय सम्या कडेन सांग म्हाका बगसूंचे वर्थ दिरवें दी दिरवें दी नीती करता जावन हांव कोण ताची झडती करूं देव म्हणटा पैशांक पैसो वसूल करतालो पैशांक पैसो नीती कर जावन आसा देव दुसरो कोणूच न्ही
निती पैसाला मुखार व्हरता आसतना निती करता मुखार व्हरता आसतना तुवें लेख दिवंक आसा पयशान पयसो हांव वसूल करतलो म्हळ्यार आमचे पयशे न्ही नोट न्ही कॉइन न्ही डॉलर न्ही दिराम न्ही युरो न्ही पयशांक पयसो म्हळ्यार तुज्या काळजान तुवें दामून दवरन बक्षी नासतना दवरले हर कितें दुखी बक्षी नासतना तुवें कितें भितर दामून दवरले ते सूख म्हणची दिनाका ती दूख तुका त्या खातीर सम्या कडेन माग पयशान पयसो वसूल जातलो केन्ना तूं बक्षी नासतना लालान संगती सयत तुज्या काळजान दवर बसताय देव म्हणटा वसूल करतलो हांव त्या देखून जें कितें खंयच्या मापान तुवें दिलां त्याच मापान तूं घेवचें पडटलें म्हज्या भावन आनी भयणीनो सम्याक सांग बक्षिनांतलें कितेंय उरल्यार ल्हान जावन व्हड जावन दी बक्षी माथ्याव सुवांजेल 18 अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार 20 आनी 30 3 वळ मॅथ्यू सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 18 वर्स 23 10,000 दिनार दिवंक आसलो क्लॉज मुखार येता आपलो धन्याक दिवंक आसलें लेखपाक काडटना तो म्हणा लागलो म्हजे कडेन ना मोगे चेनो 10,000 दिनार म्हळ्यार लागभग 3,000 मिलियन म्हणटात आतांचे लेख 3,000 मिलियन डॉलर तसले म्हळ्यार 60,000 दिसांचो पाग 10,000 दिनार म्हळ्यार इल्ले न्ही ते त्या खातीर कोटी गट्टळे म्हूण सांगलां आमच्या बायबलान कोटी गट्टळे 60,000 दिसांचो भाग तो जावन आसा तितले वर्ते देवें सोम्यान आमकां दाखोवन दिल्लें रायाच्या जाग्यार असो सोमी तो तें तो बगसूंक तयार आसा हांगा राय म्हणटा जायत आनी राय म्हणटा तुका तें दिवंक जायना तर तुवें तुज्या बायलेन तुज्या भुरग्यांनी म्हज्या अंडर आसा जंय कॅप्टिविटी बॉन्डेज म्हज्या अंडर आसा जंय हांवें म्हळ्यार आसा आमी थोडे बांदपास बघता हांव एकल्यान गेल्या सुखी सगळे कुटुंब बांदपास बघता एकल्यान गाण गेल्ले 10,000 दिनारी पूण राय म्हणा लागलो तुवें तुज्या बायलेन तुज्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी तें देवें पारीक करचें म्हणसर म्हज्या अंडर म्हज्या हाताखाल जंय ल्हान आशिल्ल्या बरी तुमी आसा जंय बांदपास मोगाच्यान बांदपास एकल्याच्या पातका देखून सगळ्यांक बांदपास एकले आयिल्ली आनी म्हणा लागले म्हजे कडेन फादर खंयचें धरल्यार हातांत उराना फादर हांव म्हळें बाये तुमी कोणाकी दोगो दिला कोणाचेंगी काणगोन लुटला ना फादर म्हजें कुटुंब इतलें बरें आपुरबायेचें आमी कोणाकी दोगो दिवची न्ही आमी कोणाकी उपकार करची मनशां म्हणा लागली जायत बाये चिंतून पळय म्हळें तिचे सगळे कुटुंब येयले 4 जाणां चिंतून पळय ना 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 आमी कोणाक हे दोगो दिवना जायत तितले सांता बरी जिणी आसल्यार वसा आनी देवा लागीं म्हणा आमची सांताची जिणी आमी सांता बरींची येता म्हूण सांग म्हळ्यार गेली हांव आनी म्हज्या रेतेरी टीम आमचेतल्या गेल्या दुसरे दीस सकाळीं 7 वरां जायचें जाल्यार आमच्या दैविकाकुच्या रेतेरी मंदिरांत कोपेला मुखार बसल्या कोण म्हणा लागलो म्हाका तुका राखोन आसात वचून पळय तेंगी आमळे सांतीन हाडली काल आज कित्याक आयली ना फादर कितें गे म्हाका सांगूंक आसा जायत सांग ना सांतीन जावं दी कोणी जावं दी ना सांग म्हळें म्हाका म्हणा लागली फादर तुमी काल सांगलें एक नांव तें आसा फादर काल नांव म्हणलें आज आसा फादर उडास आयलो फादर जायत कितें जालें पूण तो म्हजो न्ही फादर आमच्या कुटुंबांतलो मात्र म्हजो देर तो पळय गे देर तुका सम्मान ना गे म्हळें देर कोण तो तुज्या घोव सभाव तो सम्मान न्ही गे तुका वय फादर कितें जालां सांग उक्ती गेली पोती मोगेच्या भावान आनी भयणीनो ह्या मनशान एका बायल मनशान ताचे कडचे थोडे रीण काडिल्लें 20,000 रुपये आनी 20,000 रुपये त्या समजा मंगळुरान आनी कितें तिणें आडाव धरलो तिचो जागो आडाव धरलो ह्या मनशान अर्दो एकरो जागो 20,000 पयशांक ते आडाव धरलो आनी तें आमच्या हायवेंत रेसे आसता तिका ते फाटी दिवंक जावना कितें केलें पळय मोगेच्यान ह्या मनशान तिचो जागो सगळो अर्दो एकरो घेतलो 2,000 सेन्साक त्या हायवेंत आसा रेट इतली की ताच्या बदलाक 2,000 सेन्साक
तर कितलो जालो 1 लाख जालो आनी 80,000 तिका दिले जालें मुक्तिलें. कितें घडलें? त्या बायल मनशां आशिल्ली तेका जाणा नेण्टी भुरगीं ह्या बायल मनशाक इतले कश्ट आयले मोगाचे न्हू तिणें जीवघात करचें पडलें. पयशे ना असलो असलो जागो त्या मनशान भितर घालून कांयच दिनासतना तिका त्या जाग्याक लगभग 4 लाख रुपये 4 to 5 लाख रुपये सेन्साक ठेकाणावन ती आसली जाल्यार तिच्या तेका भुरग्यांक कितल्या बऱ्या तरान पोस्ती आसली कितल्या बऱ्या तरान तिका तांकां शिकप दिती आसली ती गळपास काडून मेली. कोणा देखून थंय कित्याक फादर आमकां कित्याक लागत जाय? तुज्या कुटुंबान नांग येदो वच भुरग्यांक सोदून काड. कितें तांची गतपण पळय ती खंय मेळटाली फादर सोदून काड. तुमकां ताका दोगो दितना ताचें लुटून घेतना तुका कळना. आज तूं सांगता खंय सोदून वयचें गरज आसा जाल्यार सोदून वच नातल्यार त्या बांदपासान बोस. मोगाचे बान आनी भयणीन एका मनशान केल्लें सगळ्या कुटुंबाक कित्याक तें दूख खंय वचना. त्या देखून आमी म्हणटा आमी कांयच करूं ना फादर आमकां कित्याक हे कश्ट पोरेक लागा म्हळें तुवें कांय करूं नाय न्ही तुवें कुटुंबांनी कांय करूं नाय. तशें जाल्यार तुका कश्ट येता तूं भोगताय कितें व्हडलें भोगताय तर तूं पाद्री पियो बरी जालोय. पाद्री पियो हेरांच्या बरेपणा खातीर कश्ट सोंसतालो. हेरांची पिडा गूण जावचे खातीर 5 गायी ताच्या कुडीर आसले तो भोगतालो हेरांक गूण करच्या खातीर. आमी आज आमच्यात सुखीत आमी आज सुकोन पडल्या देखून आमकां तें खाणगोंक नाका. वच सोदून काड. कितें म्हणी तांची परिस्थिती कशी आहा पळय. तुज्या देरा देखून तिणें गळपास घेतला आनी त्या भुरग्यांची परिस्थिती कशी आहा पळय. कितें करूं हांव तें मागीर हांव सांगता सोदून काड. पाटी ती बायल मनीस सोदून काडूंक सुरू जाली. खंय कळ्ळें वच आनी अशें कर म्हूण तिका सांगिल्ले उपरांत तिचो परिहार जात आसतना सम्यान तिका आशिर्वादांनी बरोवंक साध्य जालें. मोगाचे भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत कितें आमी करता आनी एक दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरता. एकलो क्रेस्त मनीस आसलो ताच्या घरा एक थोडी प्रायस्त दोगां घोव आनी बायल भुरगीं नातिलें आयिल्लीं. तांकां एक ल्हान कोडकें आसलें ताणें तें दिल्लें भाड्याक म्हण दिल्लें. आनी त्या प्रायेच्या घोव बायले कडेन एक आसली ल्हानशी बोकडी. ती बोकडी एक दीस बांदिल्लें सुटोन वचोन ह्या क्रेस्त मनशाच्या गार्डनांतले 3 फुलां झाडां ताणें केल्लीं. हें पळयलो इतलो रागार कठीण जालो क्रेस्त मनीस आनी तांकां म्हणा लागलो तुमी आतांच आमच्या घरा जावन भायर वचो जाय. ती 8 दीस मागे लागली आमकां खंयच ना आमकां भुरगीं नात आमकां कोणूच ना आदार ना आमकां दिल्लें ल्हान घर काडी नाका बोकडेक जाल्यार आमी तुका दिता. ना 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 कांयच करूंक जायना वचा तुमी म्हणा लागलो. तांकां खट्टन भायर घाल्ल्या बरी भायर घाले मोगाचे न्हू. रडोन 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 गेली विळाप करून गेली. अशें सांगतात त्या मनशान ताच्या चेरक्या भुरग्यांनी जावं दी चेडवा भुरग्यांनी जावं दी एक व्हडलें घर बांदूंक साध्य जालें ना. इतलो पयसो आसल्यार तेजें घर आनीक ल्हानच उरलें. क्रमेण तो प्राय घेवन मरण पावलो वळवळून मेलो. मेल्ल्या उपरांत ताच्या भुरग्यांनी वचोन कितें जालां म्हूण समजून घेवन त्या प्रमाणे पश्चाताप उरले उपरांत आतां ताच्या व्हडल्या पुतान घर बांदलें. सेकंड पुतान घर बांदलें. थर्ड पूत घर बांदून आसा. मोगाचे न्हू तितलें सुलाभ न्हय. त्या प्रायस्त वडिलांक भायर घाल्ले ना देव कांय कुड्डो जावना. देव तांची हाक बाब आयकना म्हणना. आनी एक दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरता. तो जावन आसा एकलो मनीस आसली तेका जाणा चेडवा भुरगीं सोबीत बरी शिकिल्ली. शेजारी आनी एक क्रिस्तांव आसलो ताचें बरेंपण हाका पळोवंक जावना. ताचें बरेंपण पळोवंक जायनातल्या देखून जायतो ताचे विरोध जायते झगडटालो झुजतालो. ताका आसली एक चली. ही चली बरी मानसुगेची बरेपणांत आसली जायते पवित्रपणांत ती आसली. पूण ह्या मनशान त्या कुटुंबा वयल्या रागा देखून त्या चलयेचो इतलो अपप्रचार केल्लो की तिका तिणें करिनातलें सगळें तिणें केलां म्हणून आनी हर एक लागीं सांगून आयिल्लो. ती चली खळवळ्ळी वळवळ्ळी. तिच्या वयर आयिल्ले अपराध तिका सोसूंक जालें ना. मोगाचे भावन आनी भयणीनो वचोन
गळपास घेतलो तरणाटी चली हो मनीस संतोषलो तिच्या गळपासान हो संतोषलो हा म्हज्या वैरी कशें जालें बरें जालें कोणाकच कळीत ना हर एकल्यानी म्हळें तिच्या तें कितें गी ह्या मनशान सांगिल्लें बरी अपराध आसलो त्या खातीर तिणें गळपास घेतलो ह्या मनशाक कळीत आसलें कितेंच नासतना तिचो अपप्रचाराणें केल्लो ह्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीन कितें घडलें पळया ह्या मनशाची ते कांयच जाणां चेडवां भुरगीं काजर जायनासतना उरलीं खाजर जायनासतना उरलीं आयलो तो एका रेतेरीक फट्टा आयले दळा तेंची सिकण बळोन रडलो कळवळलो वळवळलो म्हणून लागलो म्हाका आज कळी जाता त्या मासूम चलयेन तिचे जीव हगडोन घेवंक हांव कारण जावन आसा कोणाकच कळीत ना तिच्या वयर अपराध म्हणलो एकल्यानी चिंतिल्लो तिचोच अपराध त्या खातीर तिणें जुगात केला ताका कारण हांव जावन आसा आनी आज त्या देखून म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या तेगा चलया भुरग्यांक खाजर ना केल्लें एकल्यान मोगाचें न्हू बली जालीं ताच्या भुरगीं विचारलें ताका तुका आज कित्याक दूख भोगता म्हजी भुरगीं काजर जावनात म्हूण हांवें म्हळें भुरगीं काजर जावनात म्हूण तुका दूख भोगता पश्चाताप बघना तुका त्या चलयेचें नांव विभाट कर त्या चलयेचो अपप्रचार कर त्या चलयेन गळपास घेव ताच्या आवय बापायनी आकलास भोगता आसतना ताचो एकलोच भाव तकली वयर उखलोंक जायनासतना बायल्या गांवाक खंयच्या भायर गांवाक पळापळ घेवन गांवाक घरा येनातल्या दळा त्या दोगा आवय आनी बापायचे काळीज दुखता आसतना तुका बघना मोगाचे भावान आनी भयणीनो आमी जायते फुडें आमी हेरांक कितले कश्ट दिता हेरांच्या जिवनान आमी कितले खेळटा हेरांच्या जिवान कितले कश्टाचे आमी करता चिंतीन हांव आमी आमचे देखून ती कश्ट भोगतात म्हण आमी व्हडले जळा बरी मुखार देवा मुखार दाखयता कोणाक देवाक कळीत ना त्या मनशान केलें हेरांक कळीत नासलें पूण देवाक कळीत आसलें आयले ताच्या वयर वादळ समस्या ते गांव शिकिल्ल्या सोबायच्या भुरग्यांक खाजर नासतना आज खळवळटाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो असले कसले संदर्भ तुमी हेरांतय केल्यात तर खंडीत जावन बांदपास आमच्या कुटुंबाक येतालेच कित्याक देव दोळे धांपून बसना देव दोळे धांपून बसना देव हेरां वयर केलो अपप्रचार हेरां वयर केले अन्याय हेरां वयर केले अनीत सगळे पळयता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो गळाई करिनाका ये जेजू लागीं सांग ताका आनी ताच्या वरते जिवितांत भागीदार जा कित्याक रेतेरीक आमी येता रडटा पूण आमच्या थंय आमी तसलें भोगाप भोगिना आनी तसो साकर ताचे सगळे देवे त्या धन्यान माफ केलें पूण 100 रुपये एका दिसाची कूल दिवंक अशें आनी एका नौकराक ताणें भोगसूना त्या वेळार कितें घडलें देव लय काण घेता आयलो ताका जाय जाल्यार नीत करूंक कळटा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमचे बनपास आसात कोणा कोणा लागीं वचून म्हाका कित्याक अशें म्हाका कित्याक तशें वच आनी पळय तुवें कितें केलां तुज्या जिवनांत कसले बनपास मांडून हाडलाय कित्याक आमी पळयलें जाल्यार दुसरो सामुएलाचो बूक चॅप्टर 21 वर्स 1 साऊलान मागिल्लें पण सगळ्या कुटुंबाक फावो जालें कित्याक ताणें केल्लें तें पाप ताणें लग्न काडलें तें जीव देवान विसरोना दावीद राय बरो साऊलान गेल्या त्या पातका खातीर दावीद रायाच्या त्या काळार 3 वर्सां तें दुखळ पडलो बरेंपण थंय जावना ह्या वेळार देव म्हणटा साऊलाच्या कुटुंबांतल्या 7 जाणां चेडक्याक चेड्या भुरग्यांक बलिदान दिवंक जाय तांचे जीव काडूंक जाय तेन्ना मात्र ताका जाय जाल्लें बरेंपण मेळटालें काडलें ताका जीव तांचे काडले आनी ते पडले सुकी दाड देवान बरी केली तांची दया दाखयली पूण आज आमी पोरण्या चल्यांत आमी पळयलें जाल्यार तशें घडटा जिवाक जीव दी जाय पूण नव्या चल्यांत पळयलें जाल्यार आमच्या सगळ्यांचो जीव वेचा वचून वचो म्हणल्या खातीर सोम्यान आपलो जीव दिला वचमी त्याच सक्रामेंतांत आसचो आज आमकां त्याच जिवांत भरता मोगाची भाव भयणीनो जेवणसाराक इडें दिनाकात जेवणसाराक इडें दिवन बसनाकात कित्याक जेवणसार जायते नाटता म्हणून
आमी कितेंय केल्यारय जायना कमसार जावन एकामेकाच्या जिवनांत बरेंपण आपणावन जे कितें परिणाम आमचेर पडटलोच हेरांक आमी वायट केलें जाल्यार तो परिणाम आमचेर पडटलोच आमी चिंतूंक बरो हांव कमसार जालें म्हजी पातकां बगसली पूण परिणाम हू वील बेर द कॉन्सिक्वेन्सीस त्या चलयेन गळपास घेवन मरण पावले उपरांत तिच्या आवयची तिच्या बापायची तिच्या भावाची गत कितें तूं फकत त्या चलयेच्या जिवनांत मात न्हय सगळ्या ताच्या कुटुंबाच्या जिवनांत कळलाय त्या खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कमसार जावन संपूर्ण तर आमची पातकां बगसोवच्या खातीर सोम्या लागीं आमी मागोवंक जाय त्या खातीर हांवें म्हळें आसा म्हज्या शिकवण्यांत सुटावें कुमसार बरें कुमसार ह्या वेळार सगळे आमी उबी रावया मोगाचे न्हय एक घडीभर आमचे काळजां मनां सोम्याक समर्पीत करया समर्पीत गीत आमी गायता आसतना सोमीन आमकां दिता तें बरेंपण आमी घेवया ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमकां कोणायकी हेरांक बगसूंक कश्ट जातात तांच्या लागीं वचोंक जायना तांकां गेल्यार ती आमकां कितें कितें म्हणटाली रागार जाताली तशें जाल्यार कसलें बोगाप आसा तरी सगळे तुमचे दोळे बंद करात सगळे तुमचे बंद करात आनी ह्या वेळार कोणाय तुमकां बगसूंक कश्ट जाता हांवें म्हणल्यार तिसरो स्टेप जावन आसा दिमेर पडोन सोमीन तूं तुमच्या मुखार रावला सोम्याच्या नांवान तांकां बगसूंक त्याच सोम्या सांगात एक जावन तुमी बगसूंक आनी बगसणें जोडूंक देव तुमकां पाव करता तरी तुमकां तसले बनपास आसात तरी रावले कडेन दिंबेर पडा एकामेका पळोवचे नाका दोळे दांपात कोण कितें पळयता म्हण तूं पळय नाका सोमी पळयता तेंच आमकां जाय कोणाकी कळीत ना म्हण त्या मनशान त्या चलयेक इतलो अपप्रचार केलो सोम्याक कळीत आसलें सोम्यान ताच्या ते गाय भुरग्यांक कितें केलें सोमी प्रतिकार घेना पूण तुवें केल्ल्या त्या वायट कामाक तो परिणाम तुवें बगीचोय पडटलो द कॉन्सिक्वेन्सीस यू हॅव टू बेर कित्याक हांवें कमसार जालो म्हजी पातकां बगसली आनी कितेंच ना म्हण चिंती नाका ताका जाय जाल्यार कितें तुवें परिहार दिवंक आसा तो परिहार करीत जाय सोम्या सांगता सांग ह्या मनशा बगसूंक जायना ह्या मनशा बगसूंक आसता कोणाच्या सकडी नांवां तुवें विवाड केल्याय कोणा सकड अवमर्याद केल्याय कोणाच्या सकड नाका जाल्यार अपप्रचार करन त्या भुरग्यांनी तकलीफ घालनातल्या बरें केल्याय त्या भुरग्यांचें व्यक्तित्व तुवें संपूर्ण दरान कुबळ्ळाय त्या व्यक्तीत नाश केलाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो माग दिंबेर पडोन माग सोम्या कडेन माग कोणाकी तुवें पळोवचें नाका दिंबेर पडोन सोम्या कडेन माग आनी ह्या वेळार कण्णीत जावन सोमी तुजे पातकां बगसितलो जें कितें तुवें हेरांक अपमान केलाय अवमर्याद केलाय अपराध मांडलाय अपमान केलाय तांच्या जिवनान कळलाय तांच्या जिवन विबाड केलाय तांचे व्यक्तीत विबाड केलाय कुटुंबाचें नांव विबाड केलाय तें सगळें तो सारकें कर दितालो सोम्या कडेन माग विणावणी कर हटतोस माग तुज्या काळजाच्या गुणायतान माग अन्य देवा लागीं गेल्ली आसा तर दिंबेर पडत आनी मागात अन्य देवाचो पुजो आमकां न्हय तुज्या एका देवाक एका निजा देवाक ताका तुज्या काळजान घे तुवें ताका मानून घेतलाय कोणा मानून घेवंक न्हय कोणी कितेंय सांगून कोणी कितेंय करून ताका तुवें गण्य दिनासतना ताच्या वयर मोतोर नासतना तुज्या क्रिस्ताक मानून घे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कोणा सकडी ह्या वेळा बगसणें मागोवंक आसा बगसणें दिवंक आसा या तुवें केल्ले अन्याय हेरां खातीर ते बक्षीस सोम्या म्हणून मागोवंक आसा दिंबेर पडोन मागात अक्लासोड मागात सोमी आयकता सोमी आमकां प्रतिकार करचो न्हय आमच्या सिराप घालचो न्हय आमचेर रिवेंज काडचो न्हय त्या देखून सोमी तुका बक्षिता म्हाका बक्षिता एकल्या बक्षिता माग ताचे कडेन माग आनी एकंदार म्हणटा आसतना वर्तताना तुज्या काळजाच्या गुणायतान पश्चाताप पाव रड तुजे पातक रड आनी जेजो म्हणटा हांव आसा हांव तुका सण सोडचो ना माग आनी एकच तुका हातेर आसा काळीज उक्ते कर तुजें मन उक्तें कर तूं हेरांक बक्षी बक्षूचे देणे पश्चाताप पावचे देणे देवाचें जावन आसा देव दिता तें देणे घे आनी ह्या वेळार सोमी म्हणटा हांव आसा तुजी दूख हांवें पळयल्या तुजे कश्ट हांवें पळयल्यात कशें दावीद रायत 3 वर्सां तसलो दुखळ पडलो तसले सत्यानाश जाल्ले म्हणून देवान तांची दया दाखयली कितले वरती दया त्याच रायान दाखयली 10,000 दिनारी 60,000 दिसाची खूल सगळी ताणें माफ केल्ली आसता तुजो सोमी तुजे हर एकी खत हर एकी फातक हर एकी अपराध तुवें केलो अवमान तुवें केलें अनीत तुवें हेरां वयर
केलें तें जुलूम सगळें बक्षीस येता रे काळजाच्या गुणायेतून पश्चातापाव माग आनी समय म्हणटा तुका जाय जाली सुटका तुका जाय जाल्यार बांदपाचो जावन सुटका तुज्या कुटुंबांत वळवळटा तुज्या कुटुंबान नाका जाल्यार विदवळी जाता तूं ताका कारण जावन आसाय ह्या तुज्या कुटुंबाचो एक सदो कारण जावंक पुरो माग तांच्या खातीर माग मिसाच्या बलिदानान सयत माग मिसाच्या बलिदान जावन श्रेष्ठ बलिदान सम्यान आमी नाच जावन आमच्या खातीर एकल्यानच ह्या नव्या सल्ल्यान आमच्या खातीर जीव दिल्लो तसो समय आज तुज्या मुखार आनी म्हज्या मुखार मागया गायन करुया तुझी कृपा तुझी काकुळ वय सम्या तुजी खाकोत तुझी दया माया ह्या भुरग्या वयर आनी म्हज्या वयर वत तुझी कृपावरती जाय युअर ग्रेस इज नीडेड फॉर अस तुझी काकुळ वरती तुझी दया तुझी खाकोत तुझ्या बक्षाणे तुझी दया माया तुझ्या दया मायक मीत मीर नाच सम्या सम्या मगळा बापा मीत मीर नातलो तुजो मोग तूं आमकां दाखयता ह्या वेळा जेजू तुजे दोळे उक्ते आसात तुजी दिश्ट सक्के वयर पडली त्या पेद्रू वयर नेगार केल्या पेद्रू वयर पडताना गळगळे तो रडलो ह्या वेळार रड सम्याची दिश्ट तुजे पडोन आसा स्वामी तुका पळोवन आसा स्वामी तुका सुटका दिवच्या तुझ्या बांदपा सुद्दां तुका सुटका दिवच्या तुझ्या बांदपा संपूर्ण तरा नितळ करच्या स्वामी तुझे सांगता आसा तुका नेगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बोक्षिले तुझ्या काकुळते दृष्टे काळिस्ताचे उमाळे सगळ्या आमची काळ सांभाळून देव सुख आपली वळखो गळगळ्या रडो जीवित तुका समर्पिले तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सुमिया व सम्या जेजो व जेजो घाल तुझी दिश्ट दाळेची मोळाशी तुझी कृपा पुरो सम्या देवय म्हज्या तकले तळयो बऱ्यान म्हज्या एका शिरशिरांनी म्हज्या कुडीन म्हज्या मांसान म्हज्या रक्तान म्हज्या खातीर म्हज्या सगळे जिवितांत दी देवय सम्या तुझी कृपा तुझ्या कृपेचे शिवर देवय तुझी कृपा पुरो उजव्या कुशीच्या सोरा सर्गीचे रास बासायले अखरेच्या घडये मागल्या त्या सोराक तुवें सर्गीचे भाग दिले कापले वळखाताना जे भातकांत वळखलो सूख वळखून घेतले दयेन ताका बोक्षिले खंडीत जाण्या भुरग्यांची भातकां आणि तांचे अर्दस मागतात ते बक्षीस तुझ्या दये त्यास तुझ्या मोगा मोगाचे दोळे तांचे वयर वरत्या तरान दाखय सम्या सम्या तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया हर एकल्याची भातकां आमीचे बांदपास बांदपास जेवणसाची विदवळी निकळून पडत या वेळा वरती जेच्या नावान जेच्या अमली रक्ताच्या बळान खंयच्या जेवणसाची विदवळी बांदपास बंदड तेच कुठेपण या भुरग्यां आसत जेच्या नावान ते निकळून फुटून मान जेच्या पांया तळा उडयता हांवें सोम्याच्या नावान सोम्याच्या अमली रक्ताच्या बळान सुटका या भुरग्यांक जेजू जेजू धी बोळ मोगाचे बान आनी बेडेनो पवित्र सक्रामेंती तुमच्या मोदगात हाडटा आसतना पवित्र सक्रामेंताक हात लायनाकात मोगाचे न्हू सगळे बनपास निकळच्या खातीर मागात हात जोड मागात तो तुमच्या मोदगात येता आसतना तुमच्या मोदगात पाशार जातना कोणी पवित्र सक्रामेंताक हात लायनाकात कित्याक ते करूंक आमी ना कित्याक थोडे रुली रेगरू आमी फॉलो करचे पडटा मोगाचे न्हू त्या खातीर पगस्ताच्यो दिश्ट लाया
सोम्यान जाकेवाक दिश लायता सोम्या पेद्रूक दिश लायतासतना सोम्यान त्या भुरग्या वयर दिश लायतना नितळ निर्मळ जाली दिश लायता तो ह्या वेळार तुमच्या सगळ्या कुडीन सगळ्या जिवितांत आसलेल्या सगळी मेळेपण काडूडांच्या खातीर सोम्याचेर आमची दिश्ट सांग बरो तुमी ती बी घालना आसात हाजोन त्या मोगान त्या सोम्याचेर दिश लायतना सोमी कोणाक पडटा केन्ना पडटा कशें तो आमच्या बांदपाक निकळयता तें आमकां कळीत ना माग माग तें एकच सातेर आमकां ख्रिस्ती बावडत्यांक एकच सातेर तुजें कुटुंब ह्याच वेळा साल्वसांव भोगतलें तुज्या कुटुंबांत नवें साव भोगतलें तूं पश्चाताप पावन त्या सोम्या वयर दिश्ट घाल आनी सोमी तुजे सगळे कुडींत आनी तुज्या कुटुंबांत आसले बांदपास पयस रयतलो निकळोन घालतलो ताच्या आमली रक्ताच्या बळांत ताणें दिल्ले तो सक्रपीस कुरीस जावन आसा आमकां वर ते हातेर त्या कुर्सार कळलो जेजू हेच सक्रमेत हमारी बात तुज्या मोद्यागात येता जिसुये मुझा काळसा जिसुये मुझा आत्म्या जिसुये मुझा मोना जिसुये मुझा जीविता जिसुये मुझा काळसा जिसुये मुझा आत्म्या जिसुये मुझा मोना जिसुये मुझा जीविता काळजादार उगड सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता काळजादार उगड सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करू तुझे तैची येता जिसुये मुझा चिंता जिसुये मुझा सोपता जिसुये मुझा करणे जिसुये मुझा जीने जिसुये मुझा चिंतना जिसुये मुझा सोपता जिसुये मुझा करणे जिसुये मुझा जीने काळजादार उगड सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करून तुझे तैची येता काळजादार उगडून सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करून तुझे तैची येता जिसुये मुझा कष्टा जिसुये मुझा दुखा जिसुये मुझा पीडे शिडे जिसुये मुझा संकष्टा जिसुये मुझा कष्टा
जेसुये म्हज्या दुखां जेसुये म्हज्या पिडेशिडे जेसुये म्हज्या संकश्टां संगता जमल्या बापा तुजे समोर आटोवच्या कुका नावडावन आमचो जिनये अंक कुरपेन केल्याय पोवीस नाणान तुजी बुरखीं जाल्या पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे संदेश आल्या पवित्रांच्या तुजे लागीं सरल्या सांगाता जमल्या बापा तुजे समोर आटोवच्या कुका धांवडावन आमचो जिने अंतर कुरपें केल्याय सरकार सांगाता जमल्या बापा तुजे समोर आटोवच्या कुका धांवडावन आमचो जिने अंतर कुरपें केल्याय मोगेच्या बाबडीनं देवा गारका देवा देवा उपकार बाबडी वापर पैसो दीस ताणें पाव केला तुम्ही व्हड्या संख्यान हांगा येवन देवाच्या वर्त्या मोगांत ताजो अनुभव करता आसतना कसलेंय उणेपण आमचें तें आसा तें सगळें समी काण उडयतालो कित्याक ताणें म्हणलें आसा हांव आसतना तुमी भियोवची गरज ना तेच वर्ता धैर्यान आमी बरी आसम्या लागीं सर आनी मिसाचें बलिदान पवित्र रचना एका कुटुंबाचे संदे जावन मोगान आमी आराम करुया बापाचे आनी पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायते पटी आमी आमचें जिवन बऱ्या तरांची येजय संतोषान आमी आसा जय ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना देवाच्या वर्त्या मोगान आमी बरो जाय आत्मीक वाडावळ आमची जाय जाय देवासपणांत आमी उत्तीम जाय जाय म्हण आमी चिंताव पूण दरपडी आमच्यान साध्य जायना कित्याक म्हळ्यार नाना तरेच्या समस्याक आमी वळख जाता जांग बरो म्हज्या सुखी देखून जांग बरो म्हज्या कुटुंबांत हेरांनी गेल्या सुखी देखून दरपडी आमी हें बगी जाय पडटा पूण समी आमकां म्हणटा खंयचेय ते बांदपास आसून ते शाश्वत न्हय संवसारान आमचेर अधिकार आमी ताका दिल्यार मात्र घेवंक जाता शिवाय ताणें जावन ताचो अधिकार आमचे वयर उपयोग करूंक जायना कित्याक आमी एकली पवित्र आत्म्याची वापरपाची मंदिरां जावन आसा आमची कूड जावन दी आमचो आत्मा जावन सगळो देवाचो देवान आमकां दिल्लो पवित्र आत्म्या सांगत आमी आसतना आमी कशें आमचे जिणी जिये जाय म्हण तो आमकां शिकयतलो हें बरेंपण आज देव आमकां दाखोवन दिता आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण करून आमकां साध्य समोगाचें न्हू केदळा आमी वायटाचे संगल्यो तुटोवन घाली जाय जवसाच्या विदवळेन देवाचे विशेष योजन वापरपाय तर आमी मुखार सुरू व्हरता आसतना जवसार ताची विदवळी करतालो कित्याक ताका बरें जावचें नाका ताका आमी संतोशान आसचें नाका तामी आमी बांदपासान आसा जाय आमच्या भुरग्यांनी बांदपास आसा जाय वायट सवयांनी तांणी गुलाम जायचें म्हण तो आशेता तर ते काण घालूंक आमकां एकलो आजार जेजू आनी ताणें धाडिल्लो पवित्र आत्मा त्या देखून आयच्या वांजेलांत आमकां तो म्हणटा पवित्र आत्मा तुमी कशें उलय जाय तुमी कशें जिये जाय तुमचें जिवन कशें मांडून हाडी जाय हें सगळें तुमकां शिकयतलो असलें बरेंपण आमी भक्त्याक आमची काळजां मना नितळ उक्ती करून दवरया आनी कितेंय काळपण आसा कितेंय म्हळेपण आसा तें सगळें समीच नितळ करून उडयता
कित्याक सुम्या तें मागता आसतना तो ना म्हणना त्या खातीर आमी गायलें तें गीत जावन आसा उक्तें कर सुम्या म्हजें वंट, उक्तें कर सुम्या म्हजें खान, उक्तें कर म्हजे दोळे, उक्तें कर म्हजे हात, उक्तें कर म्हजें जिवीत, उक्तें कर म्हजें काळीज, सगळें उक्तें कर सुम्या खातीर दिवया. उणेपण भोगिल्ल्या खातीर सुम्या तें पश्चाताप पावया. पश्चाताप पावचें जावन आसा वर्ते सुम्याचें देणें. आमी पश्चाताप पावतना आमची काळजां मनां परिवर्तन जातली, नितळ जातलें, नवीकरण जातलें. नवीकरण जाता आसतना सुम्याच्या उतराची रूच चड आनी चड आमी साकोवंक शकतले. तर सुम्या सांगात एक जावन आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायट आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसून भगवान सदां संवकार करी सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदादा देव आमची काकूत कर, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें केल्ले करणे आमी सदांच करूंक आनी तुका मानतात असली जिणे आमी जियोंक जाय जाल्यार बरेंपण आमकां दी. आमच्या बांदपासांतले आमकां सुटय, खरेपणाची सुटका आमकां लाभय. आमी मागता आमच्या सेव्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सेव्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वासा. बाबा भयणीनो, बाबार्थाचेर हुंदून आसलेली ही बसवणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली. अशें अब्रामाच्या संततीक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेतेल्यांक मात्र न्हय, बगार अब्राहमा बरी बावर्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडाशी ती बसवणी केल्या. कित्याक अब्राहामूच आमा सोमेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकींच बरयलेलें आसा. हांवें तुका जायते जनांगाचो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वांत नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडतेल्या देवाक ताणें सत मानलो. देखून ही बसवणी नीज जावंक जाय. आपल्या बरवश्याक कसलोच आदार नासलेल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सत मानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरासरी जायते जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरा सदां काल आपल्या कराराचो उगडाच आसा. सर्वेस्पोरा सदां काल आपल्या कराराचो उगडाच आसा. ताच्या सकरा अब्रामाच्या भुरग्या बाळानो ताणे विसून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो सर्वेस्पोर म्हणटा तो सामसो देव. ताची विधी नियम आख्या संवसारान चलता. सर्वेस्पोरा सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा.
केल्ले बासावणेसो हजार तकल्या पोरया ताणें केल्ल्या सोल्ल्यासो सदां काल ताका उगडास आसा ताणें अब्रामा सवें केल्लो करार इसाकाक सापूत घाल दिल्ली बास तीस ती सर्वेस्पोरा सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा सर्वेस्पोरा सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा सकल में उभी रहिए आम्ही सच उद्गार गावे ज्ञान करिया Alleluia, Alleluia, Alleluia. सता सोतो आत्मो मुजे विशीं साक्ष दितालो म्हणटासो मी आनी तुमी मुजे विशीं साक्ष दितेल्या Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो हांव तुमकां सांगता जो कोण मनशा मुखार आपूण म्हजो पाटलाव दवर म्हूण पासारता ताका मनशा पुती देवाच्या दुतां हुजीर आपणाचो म्हणून पासारतलो पूण जो कोण मनशा मुखार म्हाका नाकारता ताका देवाच्या दुतां हुजीर नाकारतले मनशा पुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्याक बोगसाणें मेळत पूण पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उलयतल्याक बोगसाणें मेळचें ना तुमकां व्हरून सिनागोगाच्या निती करता आनी अधिकारा हुजीर उबें केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशयान तुमी चिंता करिनाकात तुमी कितें म्हणजय तें त्या घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता सर्वच बापा हा नायल्या काणीक सांग तुका ल्हान ती गाणी पूण स्विकार कर बापा ओपून दिता दिन वाशी काळ जाण तुका गाल बेसा तूं तांचेर येता रुका दये काणगे काणी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता ओड आनंदाक तुच्या दयेन काणगे काणी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता ओड आनंदाक तुच्या म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदता द्या बापा मानता तसलें जामणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सगळेच पोत मानून घेव प्रितीच्या मोगाळ बापा तुज्या मुखार आमी समर्पीत करता हे देणी आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक तो मानून घे आम्हा सर्वांचे बनपास निवार आनी सदांच तुज्या मोगांत लागीं सरोंक आनी आमची जिवान उत्तीम करूं आमकां पाव कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेच पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया
आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया अयशें आमी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी सृष्णाच्या देवा सर कळे आनी सतय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुतोरे मनशाक तुवें रचलें ताचे जोरे नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितमें तुका वाकाण तारण मेळिल्ली तुजी पल्सा सरकार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संत भक्ताची सभा देखून सगळे देवदूता संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओन सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगते आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परिचोण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्टी करोडचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात हो पावर्त सख्य तुझ्या कुर्सानी पोना जीवन पोनावरी तुवें आमकां जोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणासणी पुन्हा जीवनपणास आमी भक्ती म्हणे उगडास काडटा आनी वचिवीत सूण आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतून आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगवान जुजे भगवान धर्मदूता आनी सर्व कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद्वेदार पापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान दिल्ल्या वर्तेपण आमी वखाणुया. सम्याचें नांव गजयत आसतना त्याच सम्यान आप्पा बापा म्हूण आपोवंक केलां ते प्रार्थना सांगता भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवा. सर वायटांतलें आमकां निवा. दया करून जिवितांत सहज आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून दरेजेचो क्रिस्त जेणे बरोशान रगतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतले वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दौलता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेच्या आबावडताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे ताणें राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. समेजेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो. मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पो मोगेच्या बाबेणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच आमकां आदार दिवचो आमकां सांबाळचो हर एका बांदपासांतले आमकां निवारचो. हाचे लागीं गेल्ल्या केन्नाच ताणें ना म्हणो ना आनी आमकांय तो ना म्हणचो ना. हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सम्या तो म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोऱ्या घोड्या जेसू स्वादी बोळ्या एकाळ जंदूर बोळ्या स्वागत 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 तुका जेसू मोऱ्या घोड्या जेसू स्वादी बोळ्या एकाळ जंदूर बोळ्या स्वागत 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 तुका. सर्गींच्या अज्ञाते आमच्या प्रकाश तो सोफांक जिनियेच्या पयना आमच्या बरवशा पत्ता काळो नेवरा गुरपेण तोचे सर्गीची वाड दाख करपेन तोचे नेट सर्गीची वाड दाख जेसू मोऱ्या घोड्या जेसू स्वादी बोळ्या एकाळ जंदूर बोळ्या स्वागत 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 तुका.
देशी धावून येता शेळियो सर्व आम्ही तुझ्या हिंडाच्यो पाटलाव तुझो करता काळजान तुका सेवून पोविसां आशेता काळजान तुका सेवून पोविसां आशेता जेसू मोऱ्या गोप्या जेसू स्वादी ओढ्या एकाळ जांदूर मोड्या स्वागत 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 तुझा येसू. कितें तुमी उलयताय तें सगळें पवित्र आत्मा तुमकां कळीत करतलो म्हणटा आमचो समय. प्रार्थया. मैमेवान देवा आमच्या बापा जेच्या आमोले कोडे रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पसताय ह्या पवित्र जेवणावरी आदी संपूर्ण तेच्या देवसैम आमकां वांटती सदांच आमचे जिवान सुडसुळाचे सुडकेचे जावचे आमकां तूं पवित्र कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सर्वद्वेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. क्रिस्ताच्या बळवंत सक्सीचे साक्षीदार जावच्याक वचून आत क्रिस्त शांती आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उडुका आणि तुमची मानाची वात तुम्ही काणगोवची. जेवणाचे स्पॉन्सर नवीन रोजी लोबो आणि कुटुंब मूडबेळे. तशेंच प्रदीप संदेश रॉड्रिगस उद्यावर. डेलन आणि डिओला डिसिल्वा कल्याणपूर. नाव नका कलमाडी नाव नका केम्मण. वेलांकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलांकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलांकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये बो नितळी अंकारी बो भगवंतरिंदादीन जेजूचे बो निर्मळ आवय जावं ससांतां तुका विसरून काडली. देवता गर्भी समोरचे वेळी तुका भोगल्या दीक वर्त्यानंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो सणान परत्यान तुका दिवं वार्तो आनी किसळ वाडोवंक हांव बोसड येता. ये दुखेस्तंचे ओ मोगाळे माये तुज्या मानसो भक्तीन उडास जातल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय. तुज्या देवताच्या आपणीत काकुळटीचेर पातयेव आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर भरवसो आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदोवन भोव घालचेपणी हांव तुजे लागीं परता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसप विनंती कर. देवाचे भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळनाशे कर.
नाही तर मगादी कर्जशे उपकार मेळाशे कर म्हूण ह्या नव्यानात हांव तुजे लागीं परत येवन मागतां. ते सवा ह्या परी आसात बरें काम फावो तो सांबाळ मेळोवंक, परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक, राती बरी न्हीद पडोवन मार जाल्लो गाय वेगीन गूण जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, बरो फुडार विंचूंक, रीण फारीक जावंक, भुरग्यांचे उलोवणें सुडाळ जावंक, बें पयस वचोंक, ICUंत आसलेल्या भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक, दांदूक गूण जावंक, राग मोसोर पयस वचोंक, दिश्ट पाटी मेळोवंक, कानांत आवाज येवचो गूण जावंक, शेळ आनी ताप कुंकली गूण जावंक, काजारी जिवितांतलो मनस्ताप पयस वचोंक, भुरग्याचें हट पयस वचोंक, दुबाव पयस वचोंक, वायट संवयेंतली सुटका मेळोवंक, विविध रितीची पिडा गूण जावंक, कुटुंबांत शांती समाधान फावो जावंक, बेजाराय पयस वचोंक, परगांवांक वेची विजा मेळोवंक, पयन बऱ्यान जावंक, सोरो सोडूंक, BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, आंगाचो उलोवप गूण जावंक, हर एक योजना पोंताक पावोवंक, मोतीक उजवाड मेळोवंक. ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्या मारिफात तुज्या मध्यस्थीकेतेन मगाची वर्ती भाग्यानी उसारून हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीक आसतना ताणें तुज्या तत्वेन काळजांत पेटयलेल्या सैमावत्या मोगान आनी आनंदाच्या मनान हांव तुज्या लागीं परत येवन मागतां. हे म्हजे मागणें घे, ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरी कुरपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंत मरे देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कुरपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंत मरे देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कुरपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंत मरे देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल पडव्यान पयल्या पवते मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्वीच्या आनंदाच्या पुरोवान सवार परजळी मोत्यां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां. आनी संवसाराची अंत पर्यंत वाडू दीत म्हूण आत्रेकतां. ईद क्रिस्तांचे बुजावणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परत येवन मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात जोन दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मानाक केदोर बऱ्यान मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाल काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा बसत भोवकालतेपणी हांव तुज्या लागीं परत येवन मागतां. आयक म्हजी कालती मागणी आनी जोन दी म्हूण हांवें मागले उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार स्वर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोबल्यो पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुजे दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोवणदारा तुजी मीतमेर नातलेल्या दयाळाय लेगी आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमांच्या मांयची तांची तूं मिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन तें तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय सश्णाच्या सश्णाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त
तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता, जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. Ofir bangaran neson, thorpe shelian neton, sopta sexonsra chirahi. Sarga simhasanatav, diktati mogardisham, sarpodyati jicharani. Ofir bangaran neton, thorpe shelian neton, sopta sexonsra chirani. Serga simhasanatav, diktati mogardisham, sarpodyati jicharani. Odvya sangi melo, karyati ganaman, kurpe banti mai, pranam karyamogan, madhur talyanami, gavyati चे भजन, सूर्या चंद्रा सवे कर्यामी वंदन. बडव्या संगी मेळून कर्याती गानामन, कुळफे बंती माई प्रणाम कर्या मोगन, मातुर ताळ्यानामी कर्यातीचे भजन, सूर्या चंद्रा सवे कर्यामी वंदन. सूर्यो सन्नामान करतात, नेकेत्रा मुकुट विणतात, मोरये मायेच्या मस्तकात. आंजांकोर भक्तीन गायतात, नमंतिका करतात, सर्गा आणि संसारात. सूर्यो सन्नामान करतात, नेकेत्रा मुकुट विणतात, मोरये मायेच्या मस्तकात. आंजांकोर भक्तीन गायतात, नामांतिका करतात, सर्गा आणि संसारात. बोडव्या संगी मेळून कर्याती गानामन, कुरपे बंती माई प्रणाम कर्या मोगन, मधुर तळ्यानामी गाव्यातीचे भजन, सूर्या चंद्रा सवे कर्यामी वंदन. पडव्या संगी मेळून कर्याती गानामन, पडपे बंती माई प्रणाम कर्या मोगन, मधुर तळ्यानामी गाव्यातीचे भजन, सूर्या चंद्रा सवे कर्यामी वंदन. ओफीर बांगारान नेटून, कुरपे शेल्यान नेटून, सोपा संवत्सराची राणी. सर्गा सिंहासनाताव, देखता ती मोगाळ दिसला, सरपड्याती जे चरणी. ओफीर बांगारान नेटून, कुरपे शेल्यान नेटून, सोपता संवत्सराची राणी. सर्गा सिंहासनाताव, देखता ती मोगाळ दिसला,
सरपोळ्या तिजे चरणी उभ्या संगी मेळो दर्या तिका नामा कृपेवंती माये प्रणाम दर्या मोगान मधुर तळ्यान आमी गया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सवे कर्यामी वंदन बडव्या संगी मेळून कर्या तिका नामान कृपेवंती माये प्रणाम कर्या मोगा माधुर तळ्यान आमी गया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सवे कर्यामी वंदन सूर्यो सन्नामान करतात नेकेत्रामो गुणविंतात मरिये मायेच्या मस्तकात आजा कोरबोक्तीन गायतात नमन तिका करतात सर्गा आणि संसारा सूर्यो सन्नामान करतात नेकेत्रामो गुणविंतात मरिये मायेच्या मस्तकात आजा कोरबोक्तीन गायतात नमन तिका करतात सर्गा आणि संसारा बडव्या संगी मेळो कर्या तिका नमन कृपेवंती माय प्रणाम कर्या मोगान मधुर तळ्यान आमी गाया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सवे कर्यामी वंदन ओडव्या संगी मेळो कर्या तिका नामान कृपेवंती माय प्रणाम कर्या मोगान मधुर तळ्यान आमी गाया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सवे कर्यामी वंदन स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे तुझे सत्ते आमकां बर राव तूं आमचे सोवे स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे तुझे सत्ते आमकां बर राव तूं आमचे सोवे तूं जिवीत दिवचें उदार संस्तावाची भुसवंदार आणि बुदेनार सगळे तूं सरळ तूं जिवीत दिवचें उदार संस्तावाची भुसवंदार आणि बुदेनार सगळे तूं सरळ स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे तुका आमचे मोठे तुझे सत्तेन आमकां भर राव तूं आमचे सोवे स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे तुझे सत्तेन आमकां भर राव तूं आमचे सोवे
सवे अंपर मोळी आशीर्वादी जिसूच्या पवित्र काळसा आमा सर्वा दी तुझे आशीर्वाद भलायकीचे माये आमा बसूत विनाती कर दर्या सुकरा आमा बसूत विनाती कर भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.